आज आम्ही कोणाचे फेस्त संभ्रमता हां जेजूचे ल्हान फूल हां एक दीस सांजेर रातचे वेळी तिची 5 जाणां भयणी ऑलरेडी भितरल्या माद्रीची सिस्टर जावंक ती जॉयन जाल्ली ऑलरेडी ती कोयंत भितर आहात 5 जाणां ही घरा एकली बाप आवय सरली ल्हान आसतना आतां बापूय एकलो जेजूचे ल्हान फूल तेरेजाक बापूय आवय आनी बापूय दोगी वेचीक पुताचे वपारींत आवय आशिल्ली गी आवय नातली न्ही गी ताका वेचीक पुताक आवय आनी बापूय कोण बापूयस देखून हांगासरी एक दीस बाप त्या बापायक ल्हान तेरेजा ताका ऑलरेडी 15 वर्सां जाली तेदला ते म्हणटा म्हाकाय हांवूय म्हज्या ती कितले बरें मागणें करतात पळय ती कितली बरी कंतारां म्हणटात म्हाका जाता गी हांवूय येता हांवूय जॉयन जाता पुता हांवें 5 जाणांक धाडलां आनी तुका धाडचें कशें म्हजें मोन आयकना तूं एकल्यान म्हणी म्हजे सांगात आसाचे ना म्हाका कोंवेंतांत भरती जायचे ही राती ती तांच्या घराच्या भायर बसून उलयतात आकाश दिसता आनी आकाशार नेकेत्रां थोडे बडी तुमकां येल्ल बरी दिसतात थोडे बडी यम्मा बरी दिसतात वय गी न्ही थोडे बडी आई बरी दिसतात वय गी त्या दीस नेकेत्रां टी बरी दिसतली एका गुंपांत आसली नेकेत्रां टी बरी दिसतली पापा डाडा पळय म्हजें नांव सर्गार ऑलरेडी बरयलां हांवें टी बरयलां थंय म्हाका जोडता घेना बापूय कितें म्हणटलो हालेलुया 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 आज तुम्ही संतोष पावा कित्याक तुमचें नांव सरगार सरगार हालेलुया 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 देखून म्हाका भावन आनी भयणीनो तितलें आयकल्लेंस जाल्यार आतां 15 वर्सांच्या कोणी कोवेंतान घेनात एक प्राय आसा एटलीस्ट 18 मनी जायचे न्ही ते जाल्यार पप्पा ली हांव ते राव ते जाल्यार आसलो न्हय सॉरी पापाचें नांव म्हाका एक्झॅक्ट येना तो पापा साहेब कडेन रोमाकेची एक अवकाश मेळ्ळें तेरेजाक डायरेक्ट पापा साहेबा कडेन गेले तांणी म्हणाले म्हाका तुवें अवकाश दी जाय म्हाका अवकाश दिजे म्हाका 15 वर्सां जाल्यार हांव जॉयन जाता कोवेंताक पाप साहेबान म्हळें ती घेतात जाल्यार पळोवया तूं वच घेतलें तिका घेतलें ती जियेली केवळ 28 वर्सां मात्र पाद्रेबान सांगलें आतां ट्यूबरक्लोसीस आशिल्लें टीबीची पिडा आशिल्ली न्हिदल्यार उठोवंक जायनासलें तोंडांतल्यान रगत येतालें केदाळे संजेर सिस्टरां येवन तिची शुश्रूषा करताली वस्तूर बदलिताली एक दीस वस्तूर बदलितना हांगासर एक पिन्न घालूंक आसतालें वय गी ती कळीत नासतना ती पिन्न खाती भितर रिगून तिका कळोवना ती गेली पिन्न गेली हांगा दुखतालें तिका रगत सकाळीं आनी एक सिस्टर येवन पळयता हांगा इतलें रगतान बुडलां सिस्टर तूं कित्याक सांगूं नाय हे म्हजे कश्ट मिशनरी पासत हांव भेटयतां पातक्यां पासत हांवें भेटयलें म्हणाली ती हालेलुया 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 जेजूचे ल्हान फूल तेरेजाचे ओ स्पिरीट आज आमी घेवया आमकां थोडी इल्ली न्हीद येवंक पुरो डोंट वरी एक दीस तेरेजा म्हणटा म्हाका तेर्स म्हणटाना सदां हांव न्हीद येता म्हाका तेर्स म्हणटाना ताका मात नेमकां येता एक फुडें घडलें गी म्हजो इश्ट आयलो आमी तेर्स म्हणया म्हळें तेर्स म्हणून सुरू केलें आमी तेर्स म्हणून सुरू करतना ताका न्हीद येवंक सुरू जाली पयल्या कानार न्हीद येता खंय कामाक गेल्लो गे काले टायर्ड जावन आयले गोतूना म्हाका न्हीद येता हांव नमान मरिया कृपेन तोय नमान मरिया म्हणटा परतेक हांव संता मरिया म्हणटा परते तोय संता मरिये मागीर म्हाका हेटी पळयता म्हाका जोर आसूंक आयलें आनी एक फुडें तशें जालें हांव आसतना ताका राग येयलो हाडे शिरला हांव सिरियसली मागणें करतां तुका मागणें करूंक जाय जाल्यार म्हजें सांगात नटलो हो सांगाता म्हणून मागणें केलें की न्हिदलो की मागत ना न्हिदता तो मागीर जोर करता कोणाक तशें घडता थोडे फुडें न्ही गी हय हालेलुया हालेलुया मगच्यो न्हू आनी एक फावटी अशें तेग जण इश्ट हें घडलें घडीत आं तेग जण इश्ट अशेंच नायट विजिला गेले तेगी ಒಟ್ಟುಗೆ बसले फ्रेंड्स ಮೊದಲು आपणे कदलता न्हिदून पडलो सकल धब्बा कर
आतां कालें करचें आमची मर्यादेची नाका म्हूण ताका दोगांनी उखलून व्हेलें उखलून व्हरून तांकां कळ्ळें हो न्हिदून पडला म्हणून रुमांत घालून सोमाचार मारून आयले फाटी पाद्र्यापणी विचारलें तो खंय गेलो ताका BP लो जाल्या पाद्र न्हिदला ताका BP लो जाल्या ओके आज तुमी कोणी पडचे नाका कोणी पडचे नाका आमकां देव कृपा दिता हालेलुया 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 देव म्हणटा हांव तुमकां सणचो ना हांव तुमकां सोन्न सोना तो देव आमच्या सांगात आसा देवाचे उतर मालकी चॅप्टर 3 वर्स 6 हांव सर्वेस पर बदलना देखून जाकोबाच्या भुरग्यानो तुमचो नाश जावचो ना हालेलुया हालेलुया हांव सर्वेस पर बदलना हे उतर म्हणलं सर्वेस पर बदल लागी बदलव ना आदाव आनी येव बदलली हर एक दीस आदाव आनी एक पळोवंक देव येतालो गी वयम येतालो आनी त्या दीस कोले पांगोर नायली देवा मुखार ती कोले पांगोर नायली दॅट इज नॉट द प्लॅन ऑफ गॉड तांणी विनगे येवंक आसलें देवा मुखार विनगेन येवंक आसलें त्या दीस देव पळयता ही कोले पांगोरल्यात देवा गोत्ता ती खंय लिपोवन बसयल्ली म्हणून देवान ताचें अपॉयंटमेंट कॅन्सल केलें गी आनी फॉल केला लिपोवन बसलें कॅन्सल केलें गी ना देव बदलना हर एक दीस तो येतालो त्या दिसी आयलो देवा कळीत आसा आदाव खंयच्या बोल्यान लिपोवन बसला म्हणून आदाव म्हणून आपयता देवाक कॉलरान धरून भायर काडी जालें ताका काडूं ना देव तशें करना गॉड डजंट चेंज थंय आपयता आदाव तूं खंय आसा देवा दिसता त्या बोल्यान बसलो आदावन धांवून जाय आसलें देवाचे पांय धरी जाय आसले देवा म्हजी सूख जाली म्हणून जाय आसलें ना आदाव तुवें कितें केलें देवान विचारलें सेकंड सवाल ताकाय त्या दळा म्हणजे धांवून जाय आसलें देवाचे पांय धरी जाय आसले आनी म्हणजे सॉरी म्हजी सूख जाली देवान आशिल्लें तितल्यांत ताच्या बदलाक ताणें कोले पांगोरले दॅट इज नॉट द प्लॅन ऑफ गॉड प्रेज द लॉर्ड प्रेज द लॉर्ड देव बदलना देव ताचें येवजन बदली ना अब्राहमाक 100 वर्सां जातना भुरगे दिजे म्हूण देवाचें येवजन पूण अब्राहम आमसरलो ताका कितल्या वर्सार भुरगें मेळ्ळें पयले भुरगो कितल्या वर्सार मेळ्ळो 80 कोण तो इस्मायल इज इट द प्लॅन ऑफ गॉड नो आकाय भुरगो मेळ्ळा न्ही देव ओगो रावलो देवाची येवजन कितें आसा 100 वर्सांच्या प्रायर ताका भुरगें दिलें देव बदलना हालेलुया 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 देखून म्हजे विशीं आनी तुजे विशीं देव बिलकुल बदलिना देव कितें आसा थोडे पटी कस जावं पुरो तुमी चिंता आकाशार एक व्हडलें गरुडा उबोन येता उबोन येताना ताची सावळी खंय पडटा सकयल पडटा वय गी थोडे पटी कांट्यार पडटा थोडे पटी बऱ्या सुवातेर पडटा थोडे पटी रुकार पडटा थोडे पटी गुड्यार पडटा थोडे पटी न्हंयचेर पडटा गिदाक मात्र थंय सुलाभ आसा उबोन वचोंक वय गी सावळेक कश्टा थोडे पटी कांट्यार थोडे पटी गुंडयेन थोडे पटी फोंडव्यान हांव गीद गी सावळी तो गीद तो उपता ताची सावळी हांव ताका खुशी आसले कडेन उपता ता गोत्त आसा देखून थोडे पटी थंय भोगत सावळी बरी आमकां थोडे पटी आपटीत पूण देव बदलना कित्याक हेब्रेवां बरयलें पत्र 13 वाक्य 8 म्हणटा जेजू क्रिस्त काल आज आनी सर्वदा तोच उजवा तैर करा जेजू क्रिस्त काल आज आणि सदा सर्वदा तोच तो बदलना आम्ही बदलता एक 2-3 वर्सां पयलीं म्हज्या मांड्यार भरून केस आसले आतां कांय ना न्ही वय आमी म्हातारे जाता देखून तो म्हणटा आयजाया चॅप्टर 46 वर्स 4 तुमच्या बायबलान काडा हांव बदलना तुमी बदलतात पूण म्हजो भोग बदलना पळया आयजाया 46:4 तुमचे म्हातारे प्राया पर्यंत हांव तसोच उरतलो
तुमचे केस धवे जाले तेन्ना हांव तुमकां वावयतलो. ताचे धवे जायनात केस, आमचे मात जातात. प्रेज द लॉर्ड, Praise the Lord. प्रेज द लॉर्ड. Praise the देखून देव बदलना. देखून भावन आनी भयणीनो, आमी बदलाचे की नाका. बदलाची, देव बदलना, आमी बदलाचे की नाका. बदलाची. आमी बदलाचे. साऊल आसल्यान कालें जायचे पावल, साऊल आसल्यान पावल. जाकोब आसल्यान कालें जायचे इस्रायल. होय गी? सिमोन आसल्यान कालें जायचे पेद्रू. हालेलुया, हालेलुया. John chapter 7 verse 37. John chapter 7 verse 37. परबेच्या निमाणे आनी चड दाबाचे त्या दिसा जेजू उबो रावन व्हडल्या ताळ्यान म्हणालो, कोणी तांदला जाल्यार तो म्हजे सरशी येवं. सिनोगोगान जेजू बसून शिकयतालो. रिमेंबर दीस वन. केदाळे ताणें उबे रावन शिकयलें ना. आज परबेच्या निमाण्या दिसा तो म्हणटा, कोणी तांदला जाल्यार तो म्हजे सरशी येऊन दी. येवं, म्हजे सरशी येवं. आनीक उतर म्हणालो, मॅथ्यू चॅप्टर 5 6. मॅथ्यू चॅप्टर 5 verse 6. देवाची खुशी करूं भूक येतात, तान येतात. These two things are very important for Jesus. देवाची खुशी करूंक तान येतात आनी भूक येतात ती भागी. आनी कोणी तुम्ही तान येला जाल्यार तो म्हजे सरशी येवन दी. जेजून उबे रावन हें उतर सांगलें. देखून आज जेजून अंजुरेच्या रुखाक शिराप घालो न्ही गी. कित्या ताचे थंय फळ भायर सोबीत दिसता. तो जीव आसा, कोले आसात, सगळें आसा. फळां नांत, फळ ना. हॅलो, हॅलो. आमचे थंय फळ आसा. बरीं दिसता आमी. अंजुरेच्या रुखा बरीं दिसता. प्रॉमिसींग, ओन्ली प्रॉमिसींग. फळ दिता गीता गोत्तू ना केदाळा म्हणून. प्रॉमिसींग क्रिश्चन्स आर मेनी. पेद्रू म्हणालो, सोमिया कोणी सोडल्यार हांव तुका एम्प्टी प्रॉमिस, एम्प्टी प्रॉमिस. आज जायतीं जाणां आमी त्या स्थितीर आसा. एक उतर तुमकां सांगता. पेद्रू लूक चॅप्टर 5 तुम्ही पळयचें म्हणून ना. मासली धरतलो, सगळी रात मासली मेळ्ळी की ना न्ही गे. उजवाडतना कितें करतलो, खाली जाळां धुतालो. 2 खाली जाळ खाली. मनशाच्या जिवितांत ताची 2 आनी जाळ खाली आसूंक आपयलें गे आमकां ना न्ही गे. तो तडीर आसलो. जेजू म्हणालो, तुमची जाळां गुंड उदकाक देंवयलें. कितें मेळ्ळें, जाळ भरून मासली, 2 भरून मासली मेळ्ळी. वय गी. तडीर रावल्यार मेळटा गी. गुंडायक वचचें न्ही गी. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया. नाव Hallelujah. टेल मी, व्हॉट इज द मिराकल. हांगा अद्भुत कालें. ह्या आजापांत निजाकी आजाप म्हळ्यार खंयचें. खाली जाळ आसतना, खाली 2 आसतना पेद्रून जेजूचो फाटलाव केलो गी. बर्न 2 आसतना, बर्न मासली आसतना ती सोडली आनी दॅट इज द मिराकल. गिव अ क्लॅप. हालेलुया, हालेलुया. माय फ्रेंड्स, दॅट इज नॉट इनफ फॉर जीसस. नॉट इनफ. जॉन चॅप्टर एंडाक आमी 21 पळयता. तुजें जाळ दोनीच्या उजव्या कुशीक. वॉट इज द डिफरन्स. डिफरन्स कितें. गुंडुतका देवोवचें आनी उजव्या कुशीक देवोवचें कितें. जेजून उजव्या कुशीक देवोवंक कितें सांगता. आमी सगळीं मागता मोगाच्या न्हू. थोडे पटी तुका कितें भोगता. तुज्या आत्मीक जिवितांत तूं तडीर आय की गुंडायर गेलाय की वा रायट सायडीर आसाय की. इट इज नॉट इनफ. गुंडायकीचें पावना. गुंडायकीचें पावना. एक गजाल सांगता तुमकां. एक सोर एका रायाच्या घरा गेलो. सोरूंक व्हडल्या गोनयेन पुरो भरलें. भांगार, चिन्न, वैड्युर्य सगळें भरलें ताणें.
एक भरून गोनी उखलूंक जायना ताका. राय आनी राणी त्या कुडान बसून उलयतात मोद्यानेर, आमकां एकच धूव आसची, कोणाक काजर करून दिवचें म्हूण कळना. आनी एका रायाक काजर करून दिवचें नाका, तो झुजाक येता, थंय येता, हें येता, मागीर तो मरो जाल्यार आमचे दुवेची गज जाता. एका बऱ्या मनशाक काजर करून दिजें. वय गी सोरान आयकलें, सोरान काल आयकलें आनी उलोवचें आयकलें. आतां कोणा कडेन काजर करून दिवचें? राया कडेन नाका म्हणटा. हितून बायल म्हणटा, राणी म्हणटा, आळे थंय न्हंयच्या तडीर 10 जण संन्यासी बरे करून मागोवंक बसल्यार, तांचो एकलो मनी खंडीत मनी आमच्या दुवे कडेन काजर. ते बरे मनीस, ते बरे मनीस. राय म्हणालो जायत, फाल्यां आमच्या मंत्रीक धाडया. तितलें आयकलें सोर म्हणालो, आतां हांव येता थंय बसतां, हें येल्यार गोनयेंतलें इल्ले दिसा पावता. वय गी थंय वचून हांव सिलेक्ट जायन जाल्यार सगळें राजवट कोणाक जाता? आशा पळय ताचे कडेन. गेलो, गोनी सोडली, दुसरे दिसा थंय कळला संन्यासीवर बसलो. सकाळीं जाताना रायाचे मंत्री आयले, एकले विचारतात, तुका काजर रायाचे दुवे कडेन काजर जाता की ना? रायाचे दुवे कडेन काजर जाता की ना? आतां कितले जाण आहात हांगा? 10 कडेन कितले आहात? 11. 10 जाणांनी ना म्हळें. अशें पळय तो दोळो. काले म्हणटात आयकता, हाचे कडेन आयले आनी विचारलें. विचारतना एकच पटी हा म्हळ्यार कांय दुबाव जायत म्हणून अशें केलें ताणें. ना म्हणालो. मंत्री फाटीं गेलो. फाटीं वचून राया कडेन म्हणटा, 10 जाणांनी कडाखंडीत ना म्हणला, 10 जाणांनी कडाखंडीत ना म्हणला, पूण 11वो पळय ताच्या नांत इल्लें आसलें. हां, तूं वचून विचारल्यार खंडीत जाता म्हणटा पळय. तूं वचून डायरेक्ट विचार, रायत गेलो जाल्यार खंडीत तो जाता म्हणटा. दुसरे दिसा रायत रतर गेलो, ताच्या पांयांक नमस्कार कर म्हणालो, म्हज्या दुवे कडेन काजर जाय गी. त्या सोरान कितें म्हळें? कितें म्हळें सांगा? ना म्हळें. कित्याक? एक दीस ताणें मेडिटेशन केल्लें, गुंडाळे गेल्लो, रायट डिरेक्शन ताका मेळ्ळें जिवितांत, रायट डिरेक्शन मेळ्ळें ताका. तो म्हणालो, हांव कळ्ळ संन्यासी बरी नटन करतना, कळ्ळ संन्यासी बरी नटन करतना रायत म्हज्या पांयांक येत जाल्यार हांवें इल्लें चड मागून बरें केल्यार म्हज्या पांया कडेन देवूच येवचो ना गी. हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया. ताका एकाच दिसाच्या मागण्यांत, रियल मागण्यांत कपट नाही, प्रॉमिसिंग नाही, त्या अंजुराच्या रुखा बरी नाही. ही वेंट डीप, डीपर अँड स्टील डीपर. ही गॉट ए रायट डिरेक्शन टू प्रे. आज आमकां दिल्लो थीम आसा, सतान आनी स्पिरितान मागचें. मगोशे न्हू, तुमकां एक गजाल तुमच्या दोळ्या मुखार दवरता. एफेस घरांक बरयलें पत्र काडा. एफेस न्हू, Colossians chapter 5, first Colossians, Thessalonica chapter 5 verse 23. ಇಲ್ಲಿ ಗುಸ್ಪೊಡ್ದಲ್ಲಿ Thessalonica 5:23. सांगात आमी मातशें, सांगात मातशें. समाधान दिता तो देव तुमकां सर्व वाटांनी पवित्र करूं, स्वामी जेजू क्रिस्ताच्या येण्या वेळार तुमी सगळेच प्राण, आत्मो आनी कूड निर्दोशी सांबाळलेले. येदोळ मुसरी आमी चिंतल्ले मनशाक दोनूच विषय आसच्यो, एक कूड आनी एक आत्मो. वय गी, कूड आनी आत्मो. हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया. मनीस कुडींत मागता की आत्म्यान मागता? वय गी, आज असले आराधक सोम्याक जाय म्हळ्ळे टॉपिक सगळ्यो दीस आमी ध्यान करता. तुमच्या गमनाक कूड म्हळ्यार कोत्ता तुमकां न्ही गी. हांव पोरू वेलंकनी गेल्लो, थोडे थंय कालें करतात, केस काडटात, केस कान्न दितात. तें आत्म्यान मागचें गी कुडीन मागचें? केस परते घेता न्ही गी. कोण म्हणी बोट दिला गी, पाय दिला गी, पळयलें थंय येना न्ही फाटी. केस दिल्यार येता फाटी. देखून केस तांणी तितलें म्हणी केलां. म्हाका धैर्य येवना म्हळ्यार आसले मागीर येनाटल्यार म्हणल्यार
थोडे जिंबेर घालून पडोवन कितले तांची भक्ती पण पळयतना आमकां जायना रेवेर 1 किलोमिटर दिंबी घालून नामान मरे तेर्स म्हणून थंय येतात पांय रगत येता दॅट इज ऑल प्रेईंग इन बॉडी म्हणजे कुडीन दिंबी घालची हात वयर करचे ताळयो पेटचे ते कुडीन तेय मागणेंत बरें मागणें आनी एक डीपर खंयचें म्हळ्यार प्राण आता प्राण आणि आत्म्यामध्ये काय व्यत्यास soul and spirit what is the difference Saint Paul gives us 3 things body soul and spirit what is the difference between आता तेर्स म्हणतात न्ही आमी लदीन म्हणटा दाविदाच्या बुर्जा देडाच्या बुर्जा सुवर्णाच्या मंदिरा सल्ल्याच्या आर्का सुवर्णाच्या मंदिर do you know any meaning of that words हॅलो कितल्या वर्सां तावन म्हणटा आमी मेमोरी तावन म्हणटा न्ही उडास म्हाका कुमगार ते मागणे शिकनातल्यार म्हाका कुमगार मेळचो ना पूण म्हाका ते भाय हाडटलो थँक गॉड आमकां पाद्र्याबांनी सिस्टरांनी दर ना आमकां कुमगार दिना म्हणल्यार बियान आमी शिकले हांव दुखीचें विधान मोगाचें विधान भरोसाचें विधान पुरा शिकले हांव मेमोरी आतां सिरिल्लो भांग आतां हार्ट एटॅक जावन पडलो म्हणजे त्या कूड आसा वयगी आत्मो देवा कडेन गेलो वयगी प्राण म्हळ्यार कितें प्राण म्हळ्यार तुजें विल तुजी खुशी तुजी इच्छा तुजी मेमोरी तुजो राग तुजो मोसोर दॅट्स ऑल इन प्राण यो मेमोरी पावा आतां म्हजी मेमोरी लॉस जायत जाल्यार म्हाका एक मागणी उडास येता गी हां येना मागीर प्रत्येक म्हाका काले मनी करीचे धाकटेरान म्हजी मेमोरी फाटी हाडल्या प्रत्येक आमच्या ओपन नामान मरी येता वय की न्ही आतां सडावत मागणी तुमी आनी हांवें आत्म्यांत करचें गी प्राणांत करचें प्राणांत न्ही गे प्राणांत हां what is the right direction सतान आणि स्पिरितान मागचें म्हळ्यार कितें मॅथ्यू काडा मॅथ्यू chapter 6 verse 6 पूण तूं मागतना तुज्या गुपीत कुडा भितर रीग दार दंप आनी थंय गुपीत आसा आनी थंय गुपीत आसा त्या बापा लागीं देखून आराधना वेळार एकंतर म्हणटा गुपीत मोजा देवा खंयच्यान आयलें तें उतर जेजून म्हणलें एक गुपीत देव आसा तुजे गुपीत कुडा भितर वच आनी गुपीत माग गुपीत देवा कडेन माग तो गुपीत देव खंयचो हां दॅट इज द रायट डिरेक्शन टू प्रे तुवें गुपीत मागिल्ल्याक म्हणटा मागीर म्हणटा आनी तुवें गुटान केल्लें पळयल्लो तुजो बाप तुका आनी पब्लीक केल्लें पळयल्लो तुजो बाप ऑलरेडी मेळोन जालें तें प्रतिफळ ऑलरेडी तुका मेळोन जालां तुका आनी प्रतिफळ जाय म्हूण तूं आशेता तर गो टू युअर रूम गुपीत कुडा भितर तूं माग प्रेईंग इन स्पिरीट एंड ट्रूथ हालेलुया हालेलुया मगळ भावन आनी भयणीनो आमी येदोळ कुडीन मागतले दिंबी घालचे हात वयर घालचे तें मागणेंत बरेंत मागणें कुंडा घेचें म्हळ्यार इल्लें मेडिटेशन वर्ड ऑफ गॉड तें पावना एकलो हिमालयार बसला वचून तो बायबली वरिना कितेंय वरिना कितेंच वरिना तो देवाक पळयता उलयना थंय शब्द ना ताचे कडेन हालेलुया आतां बेतनीक जेजू गेलो लाजर मेल्ल्या वेळार मार्ता गेली आनी म्हणाली तूं आसलोय जाल्यार म्हजो भाव जेजू कांय बगोवना उपरांत मरी गेली जेजूच्या पांयांक धरलें रडली आनी म्हणाली तूं आसलोय जाल्यार म्हजो भाव मरतो ना एकच उतर म्हळें तिणें मार्तानी म्हळें सेम मरयेन म्हळें सेम तुवें वाचा मागीर
इतलें आयकलें जेजू रडलो. मार्ताच्या मागण्याक जेजू रडोवना. मरियेच्या मागण्याक जेजू रडलो. कित्याक? मरियेच्या मागण्याक जेजूचे काळीज कणवळांची सकत आसली. हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया. हा. दानियेलाच्या मागण्याक सिंहाचे तोंड आमची सकत आसली. तुझ्या मागण्याक आनी म्हज्या मागण्याक. एलियेच्या मागण्याक 3 वर्सां 6 म्हयने आकाश धांकची सकत आसली. पावस आयलो गी, पावस आयलो गी. पावर ऑफ द प्रेयर. दानियेलान कोणसो कंताराचो बूक वेलो सिंहाच्या दोलींत चलती मागणी वेल्ली की रॉंग म्हणून हांव. वी हॅव बीन प्रेईंग 30 तास हांव. स्टील इन द शोर. लीव द शोर. गो डीप, गो डीप. प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड. तुका एक गुपीत इल्लो वेळ बसोंक देवा सांगता बसून मागणे करून तुका वेळ आसा गी. बायबल कानून कुटुंबाचे मागणे जाय आमकां. सतान आनी स्पिरीट म्हणचे म्हळ्यार मागणी मागचे म्हळ्यार कितें म्हळ्यार हांव तुमकां सांगता. ह्या संवसारांत एकल्याच एका मनशान मागणे करूंक नाका. मागणी करची गरज नासली ताका. कोण तो? एकलोच एक मनीस ताका मागणी करची गरज नासली. कोण? ताणें आमच्या सगळ्यांचे सडीत मागणें केलें जाल्यार कित्याक? हालेलुया, हालेलुया. भावन आनी भयणीनो, ताणें आमच्या सडीत मागणें केलें. कित्याक? तुमकां एक गजाल सांगता. आमकां क्रिस्तांव म्हणून कोणें आपयलें? आमकां क्रिस्तांव म्हणून कोणें आपयलें? बायल्या संवसारान आमकां क्रिस्तांव म्हणून आपयलें. देवान आपोवना. देवान आमकां कशें आपयलें? सांत पावल कितें म्हणटा गोता गे ताच्या पत्रांत 156 टायम इन क्रिस्तो. क्रिस्त थंय. आमकां क्रिस्तांव म्हणून कोणें आपोवचें? हिंदवांनी, मुस्लिमांनी, सिखांनी, जैनांनी तांणी पूर आमकां आकुलो क्रिश्चन दाखलो म्हणचें. वय गी देवान आमकां कशें आपोवचें? एफेस घरां बरयलें पत्र चॅप्टर 1. टेक योर बायबल. Ephesians chapter 1 verse 4. सांगता भाशा. ताचे समोर आमी भाग्यवंत आनी कथावीन जावच्याक संवसाराचे स्थापने आदींत क्रिस्त थंय ताणें आमकां ताळयो दिया मगो चनो. क्रिस्त थंय म्हाका संवसाराच्या स्थापने आदींच देवान विंसलां. सो यू आर इन क्रायस्ट. Your title is in Christ. बायबलान तिनूच पडे क्रिस्तवा म्हणून नांव आयलां. इन क्रिस्तो, इन क्रिस्त थंय. क्रिस्त थंय म्हणचे नांव कितले पटी आयलां? 156 टायम. देखून तो क्रिस्त थंय, इन क्रायस्ट, विथ क्रायस्ट, थ्रू क्रायस्ट. देखून मिसाच्या मदें घात. त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू सांगाता म्हाका रचलां, तुका रचलां. युअर टायटल इज क्रिस्त थंय. देखून एक उतर सांगता. जुबलेवाचें वरस न्ही गी. जुबलेवाचें वरस म्हळ्यार कितें? लेवी शास्त्र. लेवी शास्त्र चॅप्टर 25 वर्स 13. सगळीं जागी आसात न्हू? हां, ओके. एकली गोव बायलां शर्यतरेक आयिल्लीं. गोव बायलां दोगां फाटल्यान बसयल्लीं. मुखल्यान एकलो न्हिदतलो. शर्मो सांगता न्हिदतलो. बायलेन कालें केलें म्हळ्यार अशें कुट्टिलें. पळय 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 तो कशें न्हिदता पळय, कशें न्हिदता पळय. गोवान दोळे उक्ते केले आनी पळयलें. इतलो राग आयलो की तितलें सांगू म्हाकाय तूं उठयता हें म्हणून. देखून कोण म्हणी जमेतात जाल्यार कोणी जमेनात न्हू. Okay, what is Jubilee? Come on, let's go a little deeper. Jubilee म्हळ्यार
25:13 सांगाता वाचया. या जुबलेवाच्या वर्सा तुमचे पैकी हर एकल्यान आपल्या मालगड्या घराक फाटी आपल्या मालगड्या घराक मालगडे घर खंयचें आमचें आमकां क्रिस्तांवांक मालगडे घर खंयचें क्रिस्त थंय 50 years जुबलेव तूं क्रिस्त जावन कितलो पयस गेलाय देवाचें उतर जावन कितलो पयस गेलाय सक्रामेंत जावन कितलो पयस गेलाय गो बॅक टू युअर रूट्स तुज्या पाळांक वच फाटी तुज्या पाळांक फाटी वच प्रेज द लॉर्ड प्रेज द लॉर्ड Praise the Lord. मालगडे घर म्हळ्यार तेंत क्रिस्त थंय फाटी वच इन क्रिस्तो देखून मग अशें न्हू आज सांपावल म्हणटा तुमकां क्रिस्त सांगात कशी केल्यात इशर्द केल्यात वन थिंग आदावानी येव एदेन तोटान मागणे करताली हॅलो आदावानी येव एदेन तोटान मागणे करताली कित्या तांकां चलती मागणी ಗೊತ್ತು नातले वयगी न्हय तांकां मागणी करची गरज कित्याक कित्याक ती देवा सांगाता देव तांचे सांगातात आसलो एक टायम आयलो देवान तांकां किक करून भायर गेले उसळा हांगा त्या वेळा देव तांचे सांगात आसलो की देव तांचे सांगात उलया देव सांगात आसलो की ताणें मागणी केलें की हां करीचे पडले देवाक उलो मारचे पडले कश्ट येताना देव तांकां मेळवना तांकां दोगां भुरगीं जल्मलीं येदेन तोटान गी भायर इन द एब्सन्स ऑफ गॉड तांकां दोगां भुरगीं जल्मलीं तांचे सांगात येवचो सुमकतलो की ना आमी कोणाची भुरगीं सांगा आदावची वयगी तर आमी येदेन तोटा भितर जल्मल्या की भायर जल्मल्या आमचे सांगात देव आसा की ना आसा जाल्यार तांचे सांगात आसले बरी ना देखून जिजू आयलो आनी जिजू आमकां म्हणालो म्हजो बाप तोटा माली हांव दाखवाल तुमी ही वांट ते युनिटी प्रत्येक संबंध देव जिजूक रचूंक एक ताळयो दिया मगचे न्हू ताळयो दिया सोम्या पळय देवाची आशा त्या भुरग्यांनी म्हजे थंय आसत जाय म्हजे भितर आसत जाय प्रेज द लॉर्ड प्रेज द लॉर्ड इन क्रिस्तो म्हळ्यार तें आमकां जेजू क्रिस्त भितर हाडी जाय देखून हांव तुमच्या तकलेचे वयर उलयता गे समजता मू तुमकां देखून जेजून सावलाक म्हळें सावला सावला तूं क्रिस्तवां कित्याक दग दिताय म्हळां गे हॅलो काले म्हणालो सावला सावला तर क्रिस्तवां भितर कोण आसा आमी कोणा भितर आसा आमकां दग दितना कोणाक दग दिले बरी जाता हालेलुया हालेलुया यू आर इन क्रिस्तो यू आर इन क्रिस्तो प्रेज द लॉर्ड प्रेज द लॉर्ड आनी एक उतर सांगता तुमी ह्या ल्हानांतल्या ल्हाना कितें केलें तें कोणाक केलें म्हाकाच केलें वयगी तुमी करतात कोणाक क्रिस्तवांक करतात कोणाक एकले कश्ट जाले कुमक करतात तुमच्या वाड्यांत ते कोणाक केल्ले बरें जालें ताचे भितर कोण आसा तो कोणा भितर आसा तर तुका थँक्यू कोणे म्हणजे तुका वॉट ऑफ थँक्स कोणे म्हणजे कित्याक तुवें केल्लें कोणाक देवा हालेलुया हालेलुया अर्गां जेजू हगळाप जेजू जोर एक ताळी दियो मोगाळ भावन आनी भयणीनो देखून यू आर इन क्रिस्तो तूं क्रिस्त भितर आसाय देखून जर तर रोमन्स चॅप्टर 8 काड रोमन्स चॅप्टर 8 रोमन्स चॅप्टर 8 वर्स 9 जो क्रिस्त थंय आसा क्रिस्ताचे भितर आसा पूण वन एक प्रॉब्लेम आहा वॉट इज दॅट रीड इट लेट्स रीड टुगेदर देवाचो पवित्रत्मो तुमचे थंय जियेता वयत जाल्यार अपेक्षे प्रमाणे न्ही बागर पवित्रत्म्याचे कुशे प्रमाणे
जियेतात आनी जाचे थंय क्रिस्तचो आत्मो ना तो क्रिस्तचो वन मोर वर्ड पळया तुमी हांगासर 8:14 जांकां देवाचो आत्मो सोलोन व्हरता ती देवाची हालेलुया 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 तर मगचनो जांचे भितर पवित्र आत्मो ना ती देवाची भुरगीं तर एलिझाबेथान पवित्र आत्म्यान बरोवन मागणें केलें नामान मरिये तें हाचें कोणाचें बडव्याचें न्ही गे स्त्रियां भितर तूं सदैवी आमी सदांय म्हणटा तें पवित्र आत्म्यान बरोवन म्हणलें जकार्यान पवित्र आत्म्यान म्हणें तो देव जावं सर्वेस पोर इस्रायलाचो देव तो आपल्या परजेची भेट करूंक आयलो हर एक याजक आनी सिस्टरां सकाळीं हें मागणें म्हणटात ते पवित्र आत्म्यान बरोवन म्हणलें मनशान मागतना मेमोरीन मागयेत आत्म्यान मागयेत आसता तें चिंतप धरा तुमी हांगासर तर मिट्टी जाणां आयल्यात आमी येदो म्हणटरी कुडीन मागतले हांव आमी थोडे फावटी प्राणान मागता सोलिश क्रिश्चन आय टेल यू वन थिंग हालेलुया 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 हालेलुया. तुमच्या घरा मुखार आंगण आसा गी आसा चिंता तुमी एक फांत्यार उठतना सकाळीं उठतना थंय व्हडलो एक दंपलो जाला कितलें उदक सोडल्यार भितर येता खंय येता कळना तसल्या जाग्यार तुमचे कार दवरूंक जाता गी थंय आदीं काले आल्या कोणाक गोत वा भुंयकांप जावन पोकळ जावन भितर गेला कोणाक गोत न्ही गी तसल्या जाग्यार काले मनी काम करूंक जाता गी गल्ल्या पुरा उदक कितें करता गल्ल्या पुरा कितें जाता your soul as a whole जेजून तशें म्हणलें न्ही जो हांवें दिवचें उदक पियेता ताचे थंय उमाळच्यो झरी फुटयतलो हालेलुया जो पवित्र आत्म्यान मागता ताचे तावन पवित्र आत्मो भायर येता भितर वचचें न्ही एलिशान एलिया कडेन म्हळें एलिया वयर येतना तो कितें जाय इसार एलिशा कितें म्हणलो तुज्या आत्म्याचो दोडो वांटो म्हाका दी पावना लॉर्ड आय वॉन्ट द होली स्पिरीट हांव एक घडीच सांगता तुमकां फिलिप नेरी सांत आयकलां गी तुमी हालो फिलिप नेरी सांत आयकलां मू त्या सांतान तो ल्हान तरणाटो म्हूण म्हणचे देवा म्हाका पवित्र आत्मो दी देवा म्हाका पवित्र आत्मो लॉर्ड गिव मी द होली स्पिरीट लॉर्ड गिव मी द होली स्पिरीट मगचे न्हू एक दीस मागणी करता करता वयर पळयता आकाशा पळयता आनी मागता इतलो उज्याचो बॉल लोडून आयलो तोंडा भितर गेलो बरी पुटोवन भायर आयलो उज्याचो बॉल तोंडा भितर गेलो बरी पुटोवन भायर आयलो त्या दिसतावन तो मरता पर्यंत भावन आनी भयणीनो फिलिप नेरीक आंगार वस्त्र घालूंक जावना सेकंडली ताच्या सायडीन रावल्ल्यांक उज्याच्या रान्नी कडेन रागले रावताले तितलो पवित्र आत्म्यान भरलेलो मनीस तो हालेलुया 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 हालेलुया. देखून आमचे मागणे फळां बरी जायचे तर सतान आनी स्पिरितान माग जाय हाले हांव एक गजाल सांगता काडा तुमी जॉन चॅप्टर 3 John chapter 4 you take John chapter 4 verse 23 कितें आसा वाचचें गे सांगाता पूण खऱ्या आराधकांनी आत्म्यान आनी सतान बापाक आराधन करचो वेळ येतलो तो येवन जाला म्हळ्यार समा असले आराधक बापाक असले प्रत्येक वाचा असले आराधक बापाक सतान आनी आत्म्यान वय गे सतान आनी आत्म्यान असले आज तुमी सांगा सरकार आमी सरकार मेल्ल्या उपरांत आमकां कळ्ळें काम स्तुती करचें हालेलुया 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 आंज बडवेचें कळ्ळें काम हालेलुया 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 स्तुती 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 वय गे मरियमायेचें काम कालें देवाक स्तुती करचें सरकार इतली जाणां आसा ती देवाक स्तुतीत करतात तितले जाणांचे देवाक पावना गे
तितल्या जणांची स्तुती देवाक पावता की ना पावना ह्या संवसारांत कोण एकलो सतान आनी स्पिरितान मागणी करता देव सोदूनच आसा देखून तो म्हणटा असले आराधकाचे सोदनेर देव आसा आमी सडावत कितें मागता आमी आनी कितें तडीर आसा भावन आनी भयणीनो आमी तुमचे कडेन तुमचे थंय सूख सोदची न्ही आमी मागण्याक बसतना एक मागण्याचो बूक थंयचो त्या रेतेर मंदिराचो एक बूक ह्या रेतेर मंदिराचो एक बूक तें एक नोवेन हें एक नोवेन आनी तें त्या सांताक आल्तारीचो मान मेळोंक तें मागणें रोंग न्ही म्हणचें हांवें तें जाय तडीर आसा हांव गुंडायक वचा कित्याक म्हळ्यार आतां कशी जॉन चॅप्टर काडले न्ही तुमी 3 काडा 34 जॉन 3:34 कितें म्हणटा जाका देवान धाडला तो देवाची उतरां आज तुमकां हांगा कोणें धाडला म्हाका कोणें धाडला हांवें कोणाची उतरां उलयचय तर हांवें हांगा पोकाणां सांगून स्टोरी सांगल्या कान जाता स्पीक द वर्ड ऑफ गॉड म्हाका देवान धाडला तुमकां देवान धाडला 60, 70, 80 वर्सां कम ऑन टेल मी 5 Psalms बाय हार्ट सांगा म्हाका कितली किर्तनां तोंडपाड येता सांगा कितले बसोनी तोंडपाड येता सांगा हांगा बसल्यांक जाका देवान धाडला तो देवाची उतरां उलयता कित्याक म्हळ्यार नेक्स्ट रीड इट कंटिन्यू कारण देव ताका पवित्रत्व दितना माप मेजाप नासतना दिता हालेलुया ताळयो डिझायर द फायर एकलो गोवा आसलो की तो बायले केदाळे स्कूटर बसून वेतालो स्कूटर बसून वेताना ते एक पेट्रोल घालूंक आसा न्ही केदाळे बायलेक पयस रावयता रोडा कडेन रावयता आनी पेट्रोल घालता सगळ्यांनी पळयचे बायलेक काल्याक थंय रावयता एक दीस विचारलें तांणी पेट्रोल घालचें न्ही तूं काल्याक ती बायलेक तितले पयस रावयताय आनी हांगा पेट्रोल घालूंक येताय आल्या तुमी बरें ना पळय उजो लागचे वस्तू पयस दवरीचे उजो लागचे वस्तू काले करीचे आतां स्त्रियो म्हाका मारनाटल्यार पुरो ताची बायल मात तितली जोर आली वय जोर आसलो आसता दोगां मदें वी आर क्रिएटेड सो दॅट वी मे कॅच द फायर वी आर क्रिएटेड so that we may catch the fire of the Holy Spirit. हांव संवसाराक उजो लावंक आयला म्हणा किना हांव संवसाराक खंयचो उजो तुमी कितले जाणांनी रॉकेट पळयला आकाशार रॉकेट दोर मात्र दिसता तें गेल्ल्या मागीर न्ही गी विमान गेल्लें कळटा गी कळना न्ही गी आवाज मात्र आयकता ताची वाट कळना एक दीस विमान सकाळ येताले रॉकेट रैय करून धांवलें विमानान ताची पाड धरली आनी रॉकेट बाय तूं इतले स्पीड कित्याक धांवताय इतले स्पीड कित्याक धांवताय ताका रॉकेट बायन जाप दिली तुज्या गांडीकी उजो लागल्यार तुका कितले स्पीड धांवचें म्हणून कळटा आमकां कातोलिकांक पवित्रत्म्याचो उजो आनी की वी आर ऑन द पेरिफरी वी आर ऑन द शोर Come on, hallelujah. 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 तुम्ही म्हणतात की आमकां पवित्रत्म्याचो उजो लागला म्हण आमी आनी की तांचूच आसा तोंडपाट केल्ली मागणी केदाळा म्हणे तुजे स्वंत मागणे केदाळे देवा कडेन बसून तूं उलयल्लें आसा गे हांव एक एग्जाम्पल दिता अब्राहमाक ताची बायलेचें नांव कितें सारा गुलाम सलयेचें नांव कितें हागर हागराचो पूत इश्मायल आनी अब्राहमाचो पूत इजाक दोगी खेळटाले साराक पळोवंक जावना हे गुलाम चेड्यान म्हज्या पुता वाट खेळचें न्ही राग येयलो अब्राहाडे म्हणलो ताका वन सोड ताका दान सोड खंय धडतलो पाप तो ताचोच पूत न्ही
गुलाम चलीत ताची बायल न्ही मोनांतल्या मोनान ताणें तांबडे चिलांनी उदक भरलें फूड पॅक केलें तांकां हिंगी सोन आयलो ती गेली सरली 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 मरुभुमीन सरली ती मरुभुमीन सरली आनी उदक खाली जालें तो ल्हान भुरगो न्ही ताका 20 वर्सां जाल्यात इश्मायलाक माय म्हाका तान लागता म्हणटा तो भुरगो हागरण त्या भुरग्याक एका कांट्याच्या ते मरुभुमीन कालें आसा कांट्याची जडां आसात वयगी त्या कांट्याच्या जड्या कडेन बसयले सावळी ना आनी रेवेर दिमी गेली अब्बा फादर पर्वताचेर हांव म्हजे दोळे उबारतां कैतान येता म्हजो आदार सर्वीस परतान येता म्हजो आदार कित्याक ताणें रचला सर्ग आनी संवसार तो तुजे पांय निसळोंक दिवचो ना बापा तुवें म्हाका कित्याक भुरगो दिलोय शी क्वारल्ड शी फॉट विथ गॉड हांव जाल्यार तूं जाल्यार खंयचें मागणें तोंडपाट आयिल्लें म्हणटा जाल्यार वयगी तिणें तिका मागणें गोत्तालें गोत्तना म्हाका बट शी क्रायड टू गॉड देवा म्हाका कित्याक तुवें भुरगो दिलोय आनी ताणें कित्याक मरजय म्हज्या दोळ्या म्हाका ताणें मरचें नाका देवान जाप दिली हागर तूं कित्याक बोब मारताय ताची संतत आकाशाच्या नेकेत्रा बरी जातली जाली गी ना आज क्रिस्तांवांच्या की संतत कोणाची चड जाली दॅट इज द पावर ऑफ आवर प्रेयर Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Let us continue to reflect. Okay. ದೇವಚಿ ಏಕ್ ಕೃಪಾ ಅಂಕಪುರ ನಿನ್ನ ಕೃಪೆಯೊಂದೇ ಸಾಕೆ ನನಗೆ ಓ ಯೇಸುವೆ ನಿನ್ನ ಬಲವಂದ ಈ ಜಗವನ್ನ ಗೆಲ್ಲುವೆ ಉಬೆ ರವ್ಯ ಎಸ್ ನಿನ್ನ ಕೃಪೆಯೊಂದೇ ಸಾಕೆ ನನಗೆ ಓ ಯೇಸುವೆ ನಿನ್ನ ಬಲದಿಂದ ಜಗವನ್ನೇ ನಾ ಗೆಲ್ಲುವೆ ನಿನ್ನ ಕೃಪೆಯೊಂದೇ ಸಾಕೆ ನನಗೆ ಓ ಯೇಸುವೆ ನಿನ್ನ ಬಲದಿಂದ ಜಗವನ್ನೇ ನಾ ಗೆಲ್ಲುವೆ ನಿನ್ನ ಕೃಪೆಯೊಂದೇ ಸಾಕೆ ನನಗೆ ಓ ಯೇಸುವೆ ನಿನ್ನ ಬಲದಿಂದ ಜಗವನ್ನೇ ನಾ ಗೆಲ್ಲುವೆ ಯೇಸುವೆ ನನ್ನ ರಕ್ಷಕ ಯೇಸುವೆನ್ನ ಪಾಲಕ ಯೇಸುವೆ ನನ್ನ ರಕ್ಷಕ ಯೇಸುವೆನ್ನ ಪಾಲಕ ನಿನ್ನ ಕೃಪೆಯೊಂದೇ ಸಾಕೆ ನನಗೆ ಓ ಯೇಸುವೆ ನಿನ್ನ ಬಲದಿಂದ ಜಗವನ್ನೇ ನಾ ಗೆಲ್ಲುವೆ ನಿನ್ನ ಕೃಪೆಯೊಂದೇ ಸಾಕೆ ನನಗೆ ಓ ಯೇಸುವೆ ನಿನ್ನ ಬಲದಿಂದ ಜಗವನ್ನೇ ನಾ ಗೆಲ್ಲುವೆ ಮೋಶೆಯ ಜೊತೆಗಿದ್ದ ಸರ್ವೇಶ್ವರನೇ ನೀವೆನ್ನ ಜೊತೆ ಇರಲು ಭಯವೆಲ್ಲಿದೆ ಮೋಶೆಯ ಜೊತೆಗಿದ್ದ ಸರ್ವೇಶ್ವರನೇ ನೀವೆನ್ನ ಜೊತೆ ಇರಲು ಭಯವೆಲ್ಲಿದೆ ಕಡಲಂತೆ ಕಷ್ಟಗಳು ಎದುರಾದಾಗ ಕಡಲಂತೆ ಕಷ್ಟಗಳು ಎದುರಾದಾಗ ಕರವಿಡಿದು ಮೇಲೆತ್ತಿ ನೀ ಕಾಯುವೆ ಕರವಿಡಿದು ಮೇಲೆತ್ತಿ ನೀ ಕಾಯುವೆ ಯೇಸುವೆ ನನ್ನ ರಕ್ಷಕ ಯೇಸುವೆನ್ನ ಪಾಲಕ ಯೇಸುವೆ ನನ್ನ ರಕ್ಷಕ ಯೇಸುವೆನ್ನ ಪಾಲಕ ಶೋಧನೆಗೂ ವೇದನೆಗೂ ಅಂಜಲಾರೆ
ಶೋಧನೆಯ ಗೆದ್ದವರು ನನ್ನೇಸುವೆ. ಶೋಧನೆಗೂ ವೇದನೆಗೂ ಅಂಜಲಾರೆ, ಶೋಧನೆಯ ಗೆದ್ದವರು ನನ್ನೇಸುವೆ. ಸೈತಾನನ ತಂತ್ರಗಳ ನಾ ಎದುರಿಸುವೆ. ಸೈತಾನನ ತಂತ್ರಗಳ ನಾ ಎದುರಿಸುವೆ. ಯೇಸು ನಾಮದಲ್ಲಿ ನಾ ಗೆಲ್ಲುವೆ. ಯೇಸು ನಾಮದಲ್ಲಿ ನಾ ಗೆಲ್ಲುವೆ. ಯೇಸುವೆ ನನ್ನ ರಕ್ಷಕ, ಯೇಸು ಎನ್ನ ಪಾಲಕ. ಯೇಸುವೆ ನನ್ನ ರಕ್ಷಕ, ಯೇಸುವೆನ್ನ ಪಾಲಕ. ನಿನ್ನ ಕೃಪೆಯೊಂದೆ ಸಾಕ್ಯನಗೆ ಓ ಯೇಸುವೆ, ನಿನ್ನ ಬಲದಿಂದ ಜಗವನ್ನೇ ನಾ ಗೆಲ್ಲುವೆ. ನಿನ್ನ ಕೃಪೆಯೊಂದೆ ಸಾಕ್ಯನಗೆ ಓ ಯೇಸುವೆ, ನಿನ್ನ ಬಲದಿಂದ ಜಗವನ್ನೇ ನಾ ಗೆಲ್ಲುವೆ. आमच्या मुखार खंयचीय समस्या आसूं, गोलियात तेजी समस्या आसूं, पवित्रत्वाची शक्तीन आमकां जिखोवंक जाता. समेची ससाय मागे ಗೊಲಿಯಾತನಂತಿರುವ ಸಮಸ್ಯೆಗಳ ನಿಮ್ಮ ನಾಮದ ಬಲದಿಂದ ನಾ ಗೆಲ್ಲುವೆ. ಗೊಲಿಯಾತನಂತಿರುವ ಸಮಸ್ಯೆಗಳ ನಿಮ್ಮ ನಾಮ ಬಲದಿಂದ ನಾ ಗೆಲ್ಲುವೆ. ದಾವೀದನಂತೆ ಮುನ್ನುಗ್ಗುವೆ. ದಾವೀದನಂತೆ ಮುನ್ನುಗ್ಗುವೆ. ನಿಮ್ಮ ಶಕ್ತಿಯಿಂದ ನಾ ಸಾಧಿಸುವೆ. ನಿಮ್ಮ ಶಕ್ತಿಯಿಂದ ನಾ ಸಾಧಿಸುವೆ. ಯೇಸುವೆ ಎನ್ ರಕ್ಷಕ, ಯೇಸುವೆನ್ನ ಪಾಲಕ. ಯೇಸುವೆ ನನ್ನ ರಕ್ಷಕ, ಯೇಸುವೆನ್ನ ಪಾಲಕ. परत एक पडी. ಯೇಸುವೆ ಎನ್ ರಕ್ಷಕ, ಯೇಸುವೆನ್ನ ಪಾಲಕ. ಯೇಸುವೆ ನನ್ನ ರಕ್ಷಕ, ಯೇಸುವೆನ್ನ ಪಾಲಕ. हालेलुया 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 हालेलुया. वडातण स्तुती करूया. पवित्रत्म्या आमचेर देवाने मागोवंक शिकय. हालेलुया 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 Praise the Lord. 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 मुगचनो जायत्यांनी राती वेळार मागणे केल्लें आसा. कोणे सकट उडास करा. जायत्यांनी राती मागणे केल्लें आसा. जाकोब गोत्तागे तुमकां? जाकोबान राती मागणे केलें. कितें केलें? न्हिदल्या वेळार मागणे केलें. जाकोबान जेजून मागणे केलें. रातच्या वेळार सेम मागणे केलें ताणें. एकच उतर म्हणलो परते परते, जे बापा तुजी कुशी वय तर ही काळच म्हजे वयली. हालेलुया हालेलुया Hallelujah. पाऊल आनी सिलासान मागणे केलें. पाऊल आनी सिलासान राती मागणे करता तांची सांकळ्यो तुटल्यो. राती मागणे करतना मनशाची सांकळी तुटून पडटात. दानियेलान सगळी रात मागणे केलें. सिंहाचें तोंड दंपलें. देखून राती मागणे करचें देवाक मानूं वता. थोडी म्हणून पुरो काल्याक राती मागणे करचें. दिसा केल्या पावना गी, देवाक मानूं ना गी. दिसाक मागणे करचें. तूं कम्फर्टेबल राती मागणे करतना तूं तुजे वयच दुसताय. आज पळय कितलीं जाणां तुमकां इल्ली न्हीद येता जाल्यार
तुम्ही जागेर धरून प्रयत्न करा देवाक ते मानूं वता. हालेलुया 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 हालेलुया. तुम्ही त्याग करता देवाक मानूं वता तें. देखून दावीद म्हणटा रातच्या हर एक पारार हांव जागो जाता आनी सोम्याक हांव हरसिता. ओके देखून एक आमी एक्शन सॉंग करुया सिंपल. हांव म्हाका बरें एक्शन सॉंग करूंक येना पूण सादें. क्रिस्ता क्रिस्ता ನಮ್ಮ ಕ್ರಿಸ್ತ ಅಲ್ಲಿದ್ರು ಇಲ್ಲಿದ್ರು ಎಲ್ಲಿದ್ರು ಹ್ಯಾಂಗಿದ್ರು ಪ್ರಿಸೋ ಕ್ರಿಸ್ತ. ಜಿ ಮೈನರ್. ಓಕೆ ಕ್ರಿಸ್ತ ಕ್ರಿಸ್ತ ನಮ್ಮ ಕ್ರಿಸ್ತ ಅಲ್ಲಿದ್ರು ಇಲ್ಲಿದ್ರು ಎಲ್ಲಿದ್ರು ಹೇಗಿದ್ರು ಪ್ರಿಸೋ ಕ್ರಿಸ್ತ. ಕ್ರಿಸ್ತ ಕ್ರಿಸ್ತ ನಮ್ಮ ಕ್ರಿಸ್ತ ಅಲ್ಲಿದ್ರು ಇಲ್ಲಿದ್ರು ಎಲ್ಲಿದ್ರು ಹಾಗಿದ್ರು ಪ್ರಿಸೋ ಕ್ರಿಸ್ತ. ಕ್ರಿಸ್ತ ಕ್ರಿಸ್ತ ನಮ್ಮ ಕ್ರಿಸ್ತ ಅಲ್ಲಿದ್ರು ಇಲ್ಲಿದ್ರು ಎಲ್ಲಿದ್ರು ಹೇಗಿದ್ರು ಪ್ರಿಸೋ ಕ್ರಿಸ್ತ. ಅಲ್ಲಿದ್ರು ಇಲ್ಲಿದ್ರು ಎಲ್ಲಿದ್ರು ಹೇಗಿದ್ರು ಪ್ರಿಸೋ ಕ್ರಿಸ್ತ. ಎಸ್ 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 ಅಲ್ಲಿದ್ರು ಇಲ್ಲಿದ್ರು ಎಲ್ಲಿದ್ರು ಹೇಗಿದ್ರು ಪ್ರಿಸೋ ಕ್ರಿಸ್ತ. ಕ್ರಿಸ್ತ ಕ್ರಿಸ್ತ ನಮ್ಮ ಕ್ರಿಸ್ತ ಅಲ್ಲಿದ್ರು ಇಲ್ಲಿದ್ರು ಎಲ್ಲಿದ್ರು ಹೇಗಿದ್ರು ಪ್ರಿಸೋ ಕ್ರಿಸ್ತ. ಯಾ ದಿಸ್ ಕೋರಸ್ ಓಕೆ. ಕಪ್ಪಗಿದ್ರು म्हळ्यार ह्या कुशीन इल्ले काळे आसा न्ही हात आमचो ह्या कुशीन इल्ले गोरा आसा. ಕಪ್ಪಗಿದ್ರು ಪ್ರಿಸೋ ಕ್ರಿಸ್ತ, ಬೆಳ್ಳಗಿದ್ರು ಪ್ರಿಸೋ ಕ್ರಿಸ್ತ, ಅಲ್ಲಿದ್ರು ಇಲ್ಲಿದ್ರು ಎಲ್ಲಿದ್ರು ಪ್ರಿಸೋ ಕ್ರಿಸ್ತ. ಓಕೆಗೆ ಕುಳ್ಳಗಿದ್ರು ಪ್ರಿಸೋ ಕ್ರಿಸ್ತ, ಉದ್ದಗಿದ್ರು ಪ್ರಿಸೋ ಕ್ರಿಸ್ತ. ಓಕೆ ತೆಳ್ಳಗಿದ್ರು ಪ್ರಿಸೋ ಕ್ರಿಸ್ತ, ದಪ್ಪಗಿದ್ರು ಪ್ರಿಸೋ ಕ್ರಿಸ್ತ. ಇಸ್ ಇಟ್ ಓಕೆ? ಶಲ್ ವಿ ಸಿಂಗ್? ಓಕೆ ರೆಡಿ ಕಮ್ ಆನ್ ಆಲ್ ಆಫ್ ಯು. ಕ್ರಿಸ್ತ ಕ್ರಿಸ್ತ ನಮ್ಮ ಕ್ರಿಸ್ತ ಅಲ್ಲಿದ್ರು ಇಲ್ಲಿದ್ರು ಎಲ್ಲಿದ್ರು ಹೇಗಿದ್ರು ಪ್ರಿಸೋ ಕ್ರಿಸ್ತ. ಕ್ರಿಸ್ತ ಕ್ರಿಸ್ತ ನಮ್ಮ ಕ್ರಿಸ್ತ ಅಲ್ಲಿದ್ರು ಇಲ್ಲಿದ್ರು ಎಲ್ಲಿದ್ರು ಹೇಗಿದ್ರು ಪ್ರಿಸೋ ಕ್ರಿಸ್ತ. ಅಲ್ಲಿದ್ರು ಇಲ್ಲಿದ್ರು ಎಲ್ಲಿದ್ರು ಹೆಂಗಿದ್ರು ಪ್ರಿಸೋ ಕ್ರಿಸ್ತ. ಎಸ್ 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 ಅಲ್ಲಿದ್ರು ಇಲ್ಲಿದ್ರು ಎಲ್ಲಿದ್ರು ಹೆಂಗಿದ್ರು ಪ್ರಿಸೋ ಕ್ರಿಸ್ತ. ಕಪ್ಪಾಗಿದ್ರು ಪ್ರಿಸೋ ಕ್ರಿಸ್ತ, ಬೆಳ್ಳಗಿದ್ರು ಪ್ರಿಸೋ ಕ್ರಿಸ್ತ. ಕಪ್ಪಾಗಿದ್ರು ಪ್ರಿಸೋ ಕ್ರಿಸ್ತ, ಬೆಳ್ಳಗಿದ್ರು ಪ್ರಿಸೋ ಕ್ರಿಸ್ತ. ಅಲ್ಲಿದ್ರು ಇಲ್ಲಿದ್ರು ಎಲ್ಲಿದ್ರು ಹೇಗಿದ್ರು ಪ್ರಿಸೋ ಕ್ರಿಸ್ತ. ಎಸ್ 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 ಅಲ್ಲಿದ್ರು ಇಲ್ಲಿದ್ರು ಎಲ್ಲಿದ್ರು ಹೇಗಿದ್ರು ಪ್ರಿಸೋ ಕ್ರಿಸ್ತ. ಕ್ರಿಸ್ತ ಕ್ರಿಸ್ತ ನಮ್ಮ ಕ್ರಿಸ್ತ ಅಲ್ಲಿದ್ರು ಎಲ್ಲಿದ್ರು ಎಲ್ಲಿದ್ರು ಹೇಗಿದ್ರು ಪ್ರಿಸೋ ಕ್ರಿಸ್ತ. ಕುಳ್ಳಗಿದ್ರು ಪ್ರಿಸೋ ಕ್ರಿಸ್ತ, ಕುಳ್ಳಗಿದ್ರು ಪ್ರಿಸೋ ಕ್ರಿಸ್ತ. ಕುಳ್ಳಗಿದ್ರು ಪ್ರಿಸೋ ಕ್ರಿಸ್ತ, ಉದ್ದಾಗಿದ್ರು ಪ್ರಿಸೋ ಕ್ರಿಸ್ತ. ಅಲ್ಲಿದ್ರು ಇಲ್ಲಿದ್ರು ಎಲ್ಲಿದ್ರು ಹೇಗಿದ್ರು ಪ್ರಿಸೋ ಕ್ರಿಸ್ತ. ಎಸ್ 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 ಅಲ್ಲಿದ್ರು ಇಲ್ಲಿದ್ರು ಎಲ್ಲಿದ್ರು ಹೇಗಿದ್ರು ಪ್ರಿಸೋ ಕ್ರಿಸ್ತ. ಕ್ರಿಸ್ತ ಕ್ರಿಸ್ತ ನಮ್ಮ ಕ್ರಿಸ್ತ ಎಲ್ಲಿದ್ರು ಇಲ್ಲಿದ್ರು ಹೇಗಿದ್ರು ಹೇಗಿದ್ರು ಪ್ರಿಸೋ ಕ್ರಿಸ್ತ. ತೆಳ್ಳಗಿದ್ರು ಪ್ರಿಸೋ ಕ್ರಿಸ್ತ, ದಪ್ಪಾಗಿದ್ರು ಪ್ರಿಸೋ ಕ್ರಿಸ್ತ. ತೆಳ್ಳಗಿದ್ರು ಪ್ರಿಸೋ ಕ್ರಿಸ್ತ, ದಪ್ಪಾಗಿದ್ರು
ಅಲ್ಲಿದ್ರು ಎಲ್ಲಿದ್ರು ಎಲ್ಲಿದ್ರು ಹೇಗಿದ್ರು ಪ್ರೀತಿಸೋ ಕ್ರಿಸ್ತ ಎಸ್ 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 ಅಲ್ಲಿದ್ರು ಎಲ್ಲಿದ್ರು ಎಲ್ಲಿದ್ರು ಹೇಗಿದ್ರು ಪ್ರೀತಿಸೋ ಕ್ರಿಸ್ತ 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 ನಮ್ಮ ಕ್ರಿಸ್ತ ಅಲ್ಲಿದ್ರು ಎಲ್ಲಿದ್ರು ಎಲ್ಲಿದ್ರು ಹೇಗಿದ್ರು ಪ್ರೀತಿಸೋ ಕ್ರಿಸ್ತ ಅಲ್ಲಿದ್ರು ಎಲ್ಲಿದ್ರು ಎಲ್ಲಿದ್ರು ಹೇಗಿದ್ರು ಪ್ರೀತಿಸೋ ಕ್ರಿಸ್ತ ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ Hallelujah. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ Hallelujah. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ Hallelujah. बसा मगोचनो एकल्याच्या बायलेन म्हळें आमचो शेजारचो आसा पळय तो म्हाकात पळयता केदाळे जनालांतल्यान काले जनालांतल्यान म्हाकात पळयता आमच्या जनालाक कर्टन घालीचें म्हणून आमच्या जनालाक कालें घालीचें कर्टन घालीचें म्हणून सदां हांवें म्हणटाली न्ही गी एक दीस गो म्हणलो आळे साहेबनी जनालांतल्यान तो पळयता म्हणटा न्ही एक दीस आज वचून तूं बागला आनी तूं राव जेलांत राव तो तुका सोमा पळोवन दी फाल्यां तोच कर्टन घालता पळय पाद्र्या पुरा आमच्या स्त्रिया विशयंत जोक सांगता म्हणटात न्ही जोक आसचेत तशेंत काजर जोड्या विशयंत एक पोडी आतां पाद्र्या भशेन एक बॅलन्स करीचें न्ही एका अंकलान लॉटरी काडली 1 करोड लॉटरी मेळ्ळी की 1 करोड कितले बाबा आतां ताका लॉटरी मेळ्ळ्या म्हणून सांगूंक आंटीक बेन दिसता म्हळ्यार ताचे हार्ट इल्लें वीक हार्ट इल्लें वीक देखून आंटी पाद्र्या कडेन गेली फादर म्हज्या न्हवऱ्याक 1 करोड लॉटरी मेळ्ळ्या तुमी ताका व्हडू 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 सांगचें एटीन सांगू नजो तागे हार्ट इल्लें वीक आसा ओके मगोचें न्हू पाद्र्या पण आपयलें जायत बाय हांव सांगता पाद्र्यान आपयलें दोगांकी पेलसी बाय आनी तोमासाम दोगांकी आपयलें तोमासाम चिंत्या तुवें एक लॉटरी टिकेट काडल्या वय फादर चिंत्या म्हणलो तो चिंत्या तुका 1 करोड लॉटरी उठल्या म्हण चिंत्या वय चिंत्या फादर ओके म्हाका खंय मेळोंक फादर जल्मान मेळो ना म्हणलो ओके चिंत्या तुका मेळ्ळ्या म्हणून 50 लाख तूं म्हाका दिता ही म्हणलो तुका मेळ्ळ्यार चिंतल्या वय 50 लाख हांव तुका दिता फादर 50 लाख काल्याक म्हाका 1 करोड मेळ्ळ्या पुरो 1 करोडूय तुका दिता म्हण पायचे म्हणून पाद्र्या बन ताणें म्हणून आखेर जावन पाद्र्या पडोन ताचेय हार्ट वीक आसा आमी एकच सैमाचे न्ही गे हालेलुया Hallelujah. हालेलुया हा आमकां सगळ्यांकी पवित्रत्वाची सकत जाय सगळ्यांकी जोसेफ कपेर्चिनो म्हणून सांत आसलो तो सोलोन वचून हाडलो तो उबोन येतालो 72 times people saw him flying how is that possible सांगा सांत अंतोनी एका राया कडेन सांजे सांत अंतोनीचे आनी तांचे कॉंग्रिगेशन कशें आसता म्हळ्यार ते मेंडिकन्स तांणी भीक मागूनच जिवचे आसले तांतलेंय ती दान धर्म करताली भीक मागून आयिल्ले आनी ते मुक्काल म्हणटा दान धर्म करचें तसलें एक कॉंग्रिगे तांचे दुबळ्यांत मोग तांकां एका रायाच्या आसतना गेल्लो रायान सांतोन सांतांतून जावं ना रांतून तूं हांगा राव आज काळोख जालो एक रूम दिलें रूम दितना मगोचें न्हू रायाक आतां रूम दिला सांतांतून कालें करता पळय राती पळोवंक गेलो पळोवंक येता सगळ्या रुमांत इतलो ब्रायट उजवाड आसा की तो असलो उजवाड न्ही सादारण उजवाड न्ही आनी सांतोनीक सोदता तो खंय म्हण पळयतना पाक्याक लागला वयर हालेलुया हालेलुया Hallelujah. हालेलुया Hallelujah. हाऊ इज दॅट पॉसिबल टेल मी बायबलांत एकलो आसा ताचें नांव फिलीप ताणें एथिओपियाच्या इस्रायलाक बाप्तिझम दिलें पवित्रस्थान दिलें आनी पवित्रत्म्यान ताका उबारून व्हेलो आजोताक व्हरून ताका पावयलो सोलो नसोना तो प्रेज द लॉर्ड Praise the Lord. प्रेज द लॉर्ड Praise the Lord.
जांचे ती देवा सोत्नो ना ती देवाची भुरगीं वैगी पवित्र पुस्तकांत सुमार तराची भुरग्यान कली बरं सांगा म्हाका आपल्या उडास करा खंयची तराची भुरग्यान एक वेचीत भुरग्यान वैगी हां हॅलो हां एक पडी टिचरीन पळय क्लासींत पाठ करतना दिल्ली में कुतुब मीनार है दिल्ली में क्या है कुतुब मीनार है एकलो भुरगो न्ही धरलो तुमचे बरी न्ही तो न्ही धरलो ताका इल्लें आयकतलें दिल्ली में आयकतलें सचिन दिल्ली में क्या है दिल्ली में कुत्ता बीमार है म्हणून क्या है कुत्ता बीमार है देखो न्हू सोमायका बायबलांत सुमार तरांची भुरग्यांक एक पयलें कीर्तन 2:7 म्हणटा आयच्या दिसा हांवें तुका जल्म दिलो तूं म्हजो पूत हो म्हजो मोगासो पूत म्हाका सड मोगासो पूत एकलो आहा वेचीक पूत आसा वैगी वेचीक पूत एकलो आहा हांव तुमकां अनाथ बरी सोन्न वसना म्हणचो आसा आनी एक इजडो आहा तो पूतय न्ही दूय न्ही What kind of children you are? What kind of child you would like to become? एथिओपियाचो इजडो रथार बसून इजाय या प्रवादीचें पुस्तक वाचतालो वाचलें ताका कुडींत इजडो म्हळ्यार खालें अशें करता पळय चक्का म्हणटात तें ताका चेडोय न्ही दादलोय न्ही तांकां फ्रूट तांकां भुरग्यांचें देणें आसता की ना अंजुरेच्या रुखा काल्याक शिरापलें ताका फळ हो मनीस अध्यात्मीक रितीनी इजडोत ताका तो वाचतलो समजना हांगा कितले जाणांक वाचतात समजना आमी ताका हांव सांगना तो वर्ड यूज करिना मागीर मार पडटीत म्हाका when we do not have fruit why you don't have fruit tell me you don't have roots that's why you don't have fruit देखून तुमी तुमच्या मायंगा घराक पाटी वसा तुमच्या पाळांक पाटी वसा तुमच्या पाळां रुमतीत जाल्यार तुमकां फळां आपापीन तेत मेळटात दावीद म्हणटा म्हजें मातें तेलान मागता म्हजें कोप बरो न्हू हालेलुया हालेलुया हालेलुया. देव सदांय तुका राखण आसा तुका केदाळा मागतें तेलान म्हणून तुजें तेलान माक लागिना तुमकां माक लागिना केदाळा हां मागीर केदाळा माकलां हां क्रिजमान माकलां कोप बरो नमता तागी तुजें काळीज बरो नमता तागी पवित्रत्म्यान वाय can't you remember एक सेंटेन्स बायबलांतले उरना कित्या तोंडान why there is no fruit कित्याक आमचें थंय फळ ना हांव क्रिटिसायज करचें न्ही तुमच्या फिरगजीन व्हडलें फेस्तां आमू त्या दीस बेश्ट पाद्र्या बाका पळयतात शर्मांक सिरील लोबो आब्राम किरण तांकां बरो आपयतात तूं एक म्हयनो प्रिपेर करता शर्मांव प्रिपेर करून लोकांक एक शर्मांव दितात बरो शर्मांव दितात शर्मांव दिवन मीस मोगाळ पुत्राळ सोय वसोन या म्हणून लोक भायर गेल्ले तांबडे गुळे आयस्क्रीम वर्ड ऑफ गॉड गरम सरी पावता की सांग कालें पावता तांबडे गुले व्हडल्या पेस्ताक व्हडलो मीस बरो शर्मांव आतां इतली जाणां तुमी पुरो आत्तूर येतात हांवें सुमार जाणां पळयलां तुमकां आत्तूर थंय आसतलो हांव 2-3 वर्सां वय गे आत्तूर जावन पाटी जाणां काले हाडचें एका मनशान थंय माय आज थंय मागणें आसलें सिरिल्लो बरो आसलो शर्मांव सांगलो म्हणून एक घरा येवन सांगिल्लें आसा गी एकलो भुरगो घरा वचून म्हणलो माय आज आमकां एकलो पाद्र्या बायलो तो टेररिस्ट गी
मागीर पाद्र्या फोन केले कोलो फादर आज कोण पाद्र्या भायर भुरगो आमकां टेररिस्ट न्ही तो रेडम्टरिस्ट एटलीस्ट तितले म्हणे मुळें ताणें हालेलुया 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 भावन आनी भयणीनो इल्लें हांवें तुमकां आसोवचें कित्याक म्हळ्यार तुमी न्हीद येता म्हणून कमन वॉट कायंड ऑफ चिल्ड्रन वी आर प्रॉडिगल सन वेचीक पूत नहीं गुलाम पूत हांव तुमकां गुलाम वरी सोन्नोच ना त्या बापायक ताणें गुलाम जावचें नाका आसलें पूत चिंतूना देखोना येदोळू हांवें बोगोना असलो अपरमित मोह चिंतूना देखूना येदोळ हांवें बोगोना असलो अपरमित मोह हे कोणाचें कंतार वेचीक पुताचें घरा येताना वेचीक पूत गेल्लो पयस गेल्लो बायबलांत सेकंड पूत बारी उपाद्र्याचे पूत ते सदां पयशेचे पूत सेकंड पळया आबेल तो पयस घरांत हांव न्हू शेळयांक सरयतालो गॉड लावड हिम वय एसाव घरा आसलो जाकोब पयस दवरलो 20 वर्सां पयस रावल्लो मागीर दोगां बायलेक आनी भुरग्यांक हाडून आयलो पाटी हा सेकंड पूत तो जुजे मलगोडो पूत न्ही लास्ट पूत दावीद लास्ट पूत ते पुरा देवाक मोगाचे कित्याक म्हळ्यार हें काडा खंयचें रेवलेशन उगडापन ग्रंथ उगडापन ग्रंथ उगडापन ग्रंथ चॅप्टर 3 वर्स 15 तुजे विशय सगळे हांव तूं थंड न्हय ऊनय न्हय थंडस वा ऊनस तूं जाल्लोय जाल्यार ऊनय न्हय बगार शेलमुडो देखून तुका म्हज्या तोंडांतलो देव म्हणटा हें उतर तूं वेचीक पूत जालो जाल्यार तुका फाटी घालून घेता हांव तूं स्पेचीक न्यूट्रल तूं एफर्टच करूं नाय थँक गॉड इल्लें कॅरिझमॅटीक रिन्युअल आतां ब्रदर प्रकाश तांणी पुराय एक देवाचें उतर आमकां चड दिलें आमच्या हातांत कितें आयलो बायबल आयलो कमॉन ह्या संवसारांत लगभग 200 देश आसात तांत 56 देशांनी हो बायबल बॅन केला वाचूंक तांकां सोडनात आतां सोडनात दे हॅव बॅन्ड द बायबल एटलीस्ट आमच्या देशांत केदोळ आतां कळीत ना भावन आनी भयणीनो when the Holy Spirit comes तुका एक होली स्पिरीट एक हातेर दिता सुरी दिता तुज्या हातांत एफेसियन्स चॅप्टर 6:17 काड तो तुका मागोवंक शिकयता खंयचें मागोवंक शिकयता म्हळ्यार पवित्र पुस्तक खानगून मागोवंक शिकयता सतान आनी स्पिरितान मागोवंक शिकयता तसले आराधक देवाक जाय तशें मागणी करचें मात्र देवाक जाय एफेसियन्स चॅप्टर 6:17 हाँ बाचावेचे देणे या पवित्रत्व दिता तें म्हणजे देणे देवाचें उतर तुमची तलवार पवित्रत्म्यान आमकां दिवची तलवार खंयची आनी रेतरेक येतना हर एक फावटी नायट विजिलेक येतना प्लीज ब्रिंग द बायबल होली स्पिरीट द मोमेंट यू लव जीसस बट यू डोंट लव बायबल युजलेस शळमुडय न्ही ऊनय न्ही वाय देवाचें उतर म्हणटा जेजूक देवाचें उतर म्हणून अर्थ उगडापन ग्रंथ आज कोणी बायबल हाडून तांकां जोर करचें न्ही हांवें
तुमी काही बेजार पावो नाकात आनी येताना दया कर नडीचे तुमी कित्याक म्हळ्यार यू लव जिजस एट द सेम टायम यू मस्ट लव बायबल यू लव जिजस इफ यू डोंट लव बायबल युजलेस कित्याक म्हळ्यार जेजूक टेम्पटेशन आयली वय गी तिनी टेम्पटेशनान जेजून म्हळें पवित्र पुस्तक अशें बरोवन आसा ताच्या समस्यांक आन्सर खंय आसलें हां पवित्र पुस्तक अशें बरोवन आसा तुमी आयकोना गी साधुसेव परिजेव आयले अटॅक करूंक आयले जेजू पवित्रत्म्यान बरोवन म्हणटा पवित्र पुस्तक इट इज रिटन इन द स्क्रिप्चर डू नॉट तुमकां पवित्र पुस्तकाची जाणवा येना समजनी जीजस टोल्ड इट ताच्या तोंडातावन उगडापन ग्रंथ वर्स 2:12 कितें म्हणटा अशें बरें पाजलेली 2 दरींची तालवार आसलेलो पाजलेली 2 दरींची तालवार म्हळ्यार कालें देवाचें कोण तो तेंच पवित्रत्म्यान आमकां दिवचें एकच ते खातीर खंयचें देखून कीर्तन 149 वर्स 6 कितें म्हणटा पळया कीर्तन 149 वर्स 6 तांच्या तोंडांत आसोंदी स्तुती गितां तांच्या हातांत आसोंदी 2 दरींची हालेलुया Hallelujah. हालेलुया Hallelujah. It is possible only when you have the Holy Spirit in you. जेन्ना तो पवित्रत्म्याक आशेताय भावन आनी भयणीनो पवित्रत्म्याक आशेताय तो ऑटोमॅटिकली तुज्या हातांत पवित्र पुस्तक येता प्रेज द लॉर्ड Praise the Lord. तांकां पवित्रत्म दितना माप मेजाप नासतना दिता कित्याक म्हळ्यार आमी सगळीं सोबीत दिसता जॉन चॅप्टर 3 काढा तुमचं बायबल जॉन चॅप्टर 3 स्नानीक जो एक उतर म्हणटा 3:28 सांगात वाचया हांव क्रिस्त न्हय पूण ताच्या फुडल्यान दडलोलो म्हूण हांवें तुमकां सांगलेल्याक तुमीच साक्ष जाची होकल तो Horet. जाची होकल तो हालेलुया Hallelujah. कोण होरेत कोण होकल जेजू होरेत आमी हालेलुया Hallelujah. थंय एका बायेन माथ्याक हें घाला वेल घाला पयलें सिस्टरां वेल घालतली मिसाक येतना पुरा स्त्रियो कितें करतली काल्याक कित्याक वॉट इज द रिजन हांव व्हंकल सोम्याची व्हंकल पयलें काजरांत न्हवरो व्हंकल कितें करताली वेल घालून येताली मुदी घाल्ले उपरांत कितें करताली पाद्रे भाजी जाल्यार मागीर वेल पाटींग घातलो वॉट इज द मिनींग टेल मी आज कोणी स्त्रियांक सांगलें स्त्रियानो वेल काडचो म्हळ्यार दादलो तुजेर अधिकार सर येता घाल नाका म्हूण तशें न्हय तें फुलटन जेशन बरो अर्थ सांगता फुलटन जेशन म्हणटा आमकां कोण म्हणी गिफ्ट दितात वय की गिफ्ट दितना अशें दितात की ताका कितें करतात रॅपर घालून आमी गिफ्ट व्हरून दिता आतां कानीक काडून येता न्ही रॅपर घालून हाडून येतात कानीक हाडून येता न्ही कित्याक सोबीत दिसचे ती व्हंकल एक वेल घालून येता शी इज अ रॅपर आनी न्हवऱ्याक म्हणटा आय एम अ गिफ्ट इन युअर लायफ नाव अनरॅप स्नानीक जो म्हणटा जाची व्हंकल तासो व्हरेत हालेलुया हालेलुया Hallelujah. दिस कम्स फ्रॉम अब्राहमाक एक सेवक आसलो तो म्हणटा हाळे म्हज्या पुताक एक व्हंकल सोदून हाडणे वस म्हज्या पुताक खाली करनाणे तो गेलो सेवक ताका नांव दिवना त्या सेवकाक नांव ना तो गेलो थंय वचून कोणाक आपण हाडून येता रेबेक्काक आपडटा रेबेक्का म्हज्या धनयान अशें अशें सांगलां तूं ताच्या पुता कडेन लग्न ती पाटी फुडें पळय नासतना कितें करता बैसरता न्ही येतात देवान पवित्रत्म धाडलो एक सोम्याक एक व्हंकल तयार करूंक ही गरज माता सगळी गरज माता पवित्रत्म्यान तयार करची व्हंकल सर्गीचे जेरुजलेम व्हंकले बरी सकला देवान येताले हांगा बसलो हरी एकलो तूं व्हंकल क्रिस्ताची कूड म्हूण सेवतना तूं ताचे सांगात एक पडताय
देखून मी सांगत भावन आनी भयणीनो, द ग्रेस ऑफ आवर लॉर्ड जीसस क्रायस्ट, द लव ऑफ गॉड अँड द कम्युनियन ऑफ द होली स्पिरिट. केदाळाय पाद्र्या म्हणना आमच्या स्वामी जेजू क्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग, पवित्र आत्म्याची तालंतां तुमचे थंय आसूं न्ही. केदाळा म्हणांगी आमच्या स्वामी जेजू क्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग, पवित्र आत्म्याची देणी तुमचे स्वामी आसूं म्हणांगी. पूण आज इम्पॉर्टंट काले म्हळ्यार देणी आनी फळां. पूण इगत मात आमकां शिकयता, इगत मात आमकां शिकयता आमच्या स्वामी जेजू क्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट. आनी तर तुवें एका वकले बरी कोणा सांगात एकवट जाय जंय. होली स्पिरिट प्रिपेर्स दे, तुका प्रिपेर करता ती होली स्पिरिट जी काम तेंत तुका एक व्हंकल करचें काम तें, पवित्र करचें काम तें. हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया. देखून आमकां पवित्र आत्मा नाका गी, नाही न्ही गे. आतां हांव टिका करचें न्ही, बट रियालिटी तुमकां समजोवचें. एव्हरी ऑक्टोबर कोणाक समर्पिला? मरियमाय. अर्ध सप्टेंबर कोणाक समर्पिला? मे म्हयनो कोणाक समर्पिला? एव्हरी सॅटर्डे कोणाक समर्पिला? हर एक दीस सांजेर 7 वरार आमोरी कोणाक समर्पिल्या? तर कमॉन टेल मी, खंयचो दीस तुवें पवित्र आत्म्याक समर्पिला? खंयचो दीस? पेंतेकॉस्ट. एक्सेप्ट पेंटेकॉस्ट खंयच्या दिसा आमी पवित्र आत्मा उडास काडटा? हालेलुया. ताका सांग पावल म्हणटा एफेसियन 4:30. एफेस घरां बरयलें पत्र 4:30. देयर इज अ व्हेरी स्ट्रॉंग वर्ड, व्हेरी स्ट्रॉंग वर्ड इन द बायबल. व्हॉट इज दॅट? एफेसियन चॅप्टर 4 वर्स 30. देवाच्या पवित्र आत्म्याचें मोन तुमी. हालेलुया, हालेलुया. तर पवित्र आत्मा नातली तर मरी माय आसती की? हॅलो, आन्सर मी. पवित्र आत्मा नातलो तर मरी माय गर्भेस जाती की? पवित्र आत्मा नातलो तर मरी माय एलिझाबेथची भेट करते की? पवित्र आत्मा नातलो तर जे मरियेच्या गर्भांत आसल्याचे भुरगो आनी एलिझाबेथच्या गर्भांत आसलो भुरगो दोगी सांगात उलोवंक जाता गी? पवित्र आत्मा नातलें तर जेजूक जिवन जावंक जाता गी? सांग पावल म्हणटा क्रिस्ताक जिवंत केल्लो तस्सो पवित्र आत्मा त्या पवित्र आत्म्यान ताका सर्गार उबारून व्हेलो. तर आमच्या जिवितान, म्हज्या आनी तुज्या जिवितान पवित्र आत्मा नाकात न्ही गे? वेन डीड यू प्रे? आमची कोंकणी भक्तिगत बूक उक्ते कर आनी पळय तांत पवित्र आत्म्या कितली कंतरां आसात? 5. पवित्र आत्म्या ये देवून ये पवित्र आत्म्या रसनारा. मागीर एक ये वय न्ही देवाच्या पवित्र आत्म्या. ते कॅरिझमॅटीक बुकांत आंतवा त्या बुकांत नातलें पयलें. आतां मरियमाय कितली कंतरांत? 75. सूक न्ही. हांवें म्हणचें आज ह्या टॉपिक डिस्कस केलो देखून लेट्स गो डीपर, लेट्स गो डीपर. मरियमायक आमी मान करीचे, पवित्र आत्म्याक आमी आराधन करीचे. प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड. देखून म्हाका भावन आनी भयणीनो थोडे हांगासर आराधन करतना मागणी करतना हालाला बसना कलिंगी बास उलयतात आमकां आसूंक येता वय की? Which is the first gift the Holy Spirit gave to the church? Tell me. खंयचें गिफ्ट पवित्र आत्म्यान पवित्र सभेक पयलें दिल्लें? विविध भासांचें देणें. पवित्र आत्मा तांचेर आयलो, पवित्र आत्मा तांचेर आयलो आनी ते विविध भासांनी हालेलुया, 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 हालेलुया. पळया मार्क चॅप्टर 16 काड. मार्क चॅप्टर 16. मार्क चॅप्टर 16 काढा. जेजून एक बसवणी केल्ली आसा. कितें आसा ती?
अखेरीक ते विविध बसांनी आसा गे आं असले आसारांची पदवी मेळटा आं हां जेजूच्या नांवान ते कितें पवित्र कितें करता देंवसार सोडयतले आनी नव्या बसांनी हालेलुया हालेलुया हालेलुया. देखून मुखार पावून आनी भयणीनो पवित्रत्म्यान आमकां दिवचें फस्ट देणें खंयचें म्हळ्यार विविध बसांनी सांग पावलो विविध बसांनी उलोवचें देणें आसलें तो विविध बसांनी उलोवन देवाक स्तुती करतालो देखून तो म्हणटा 1 Corinthians 14:5 1 Corinthians 14:5 1 Corinthians 14:5 कितें तुमी सोमेस्तांनी विविध बसांनी उलयल्यार म्हाका हालेलुया हालेलुया हालेलुया. एक उतर तुमकां सांगता पोरना चलयांटी अन्ना ती देवाळा गेली आनी येली आसलो येली पळयता तिचे वोंट मात्र घालतात शब्द भायर येनात येलीन चिंतलें ती सोरोप येयल्या म्हणून सोरोप येयल्या म्हणून भावन आनी भयणीनो ती म्हणाली हांव सोरोप पिवना दुनिया म्हजें काळीज सोम्या मुखार हांव ओमतीता तितलेंच वोंट मात्र घालतले We have many words today. जेन्ना तुका पवित्रत्व येता तूं देवाक उलोवंक सोडताय आमचे ल्हान क्रिस्तांव समुदायांत एक मागणें आसा आतां आमच्या सोमयाक आमचे लागीं उलोवंक आमी आमच्या खंयच्या मनी मागण्यान सोमयाक उलोवंक सोडलां एनी टायम आमगेर घरा तेर्स म्हणटाव न्ही मागणें म्हणटाव न्ही एक 3 मिनटां मनी मौन रावन सोमया म्हजे कडेन उलय म्हूण केदाळ म्हूण मागलां हालेलुया हालेलुया हालेलुया. देखून थोडे संगती देव आमकां दिता थोडे आमींत घेजय तुमी कश्टतले न्हू वाजन वोवयतले न्हू तुमी म्हजे सरशी येया हांव तुमकां विशय दितलो म्हजें जू तुमच्या खांद्यार घेया आनी म्हजे लागचे शिका कित्याक हांव बळ्या आनी कलत्या काळजा सो तुमकां समाधान मेळटलें. हालेलुया हालेलुया. हालेलुया हालेलुया. विशय दितलो समाधान रीड इट मॅथ्यू चॅप्टर 11 मॅथ्यू चॅप्टर 11 सोमा वाचया आमी सांगात वाचया 11:28 येया म्हजे सरशी सोमेस तुमी कश्टतल्या न्हू आनी वाजन वोवयतल्या न्हू हांव तुमकां विशय दितलो म्हजें जू तुमच्या खांद्यार घेया आनी म्हजे लागचें शिका कित्याक हांव बोळ्या आनी कलत्या काळजाचो आनी तुमकां समाधान मेळटलें. हालेलुया हालेलुया. 2 संगती आहात हांव तुमकां विशय दितलो समाधान मेळटलें. समाधान अर्थ कितें अर्थ इतलेंच मगोच्यो न्हू सक्कड देव आमकां दिना थोडे आमी सोदी दी देखून मॅथ्यू चॅप्टर 13 वर्स 44 and 45 Matthew 44 and 45 या 44 आणि म्हणटा सर्गींचे राज म्हळ्यार शेतान पूर्ण दवरल्या एक दिरव्या बरी कोण एकल्याक तें मेळटा आनी तो परत्यान तें लिपयता उपरांत संतोशान वचून आपलें आस्त बदीक सगळें विकता तें शेत एकल्याक शेतान मेळटा तें गाद्यान मेळटा तो काम करतलो ते मोडकेंत तें दिरवें मेळ्ळें तो थंयच लिपयता आनी सगळें विकता हालेलुया सेकंड सर्गीचे राज म्हळ्यार बरी मोतयां सोदून वयतले एका सवकारा बरी चड मोलाची एक मोती ताका मेळटस आनी तो वेता आनी आपणाच्या आस्त बदीक सगळें विकून तें मोती मोलाक घेता व्यत्यस्कालें
पयलो ताका अवचित मेळ्ळें तो सोदून वचोना जाल्यार सगळें विकता दुसरो सोदून वेता ताका मेळटा सगळें विकता यू ऑल ऑफ अस इफ यू आर फिल्ड विथ द होली स्पिरीट तुका देवाच्या पवित्र आत्म्याचे देणे आशे तूं जर तर तूं जेन्ना आशेताय तूं हांगा सोदूंक सुरू करताय तुका मेळटाना सगळें विकताय दुसरें खंयचें नाका म्हणटाय तूं आज आमकां कितें जालां म्हळ्यार आमकां दिलां तातूंत तूं संतुश्ट जावं हालेलुया 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 आमी जल्मताना आमकां पांय आसले की ना हा आमी जल्मले दुसरे दिसा सोलोवंक सुरू केलें गी ना न्ही आमी 3 वर्सां उपरांत सोलोवंक सुरू केलें कितल्या वर्सां हा वय तेदून दुसरे पांय आसले ताची सकत म्हाका ಗೊತ್ತು नातली एकलो धर्म कृत्य पुस्तकांत एकलो तोंडा आसा ताका पांय आसात बोळ आसा गी हॅलो पांय आसा बोळ आसा गी ताका 4 जणांनी आज म्हजी परिस्थिती तशीच म्हाका पळयत मग दिला देवान त्या तोंट्या बरी म्हाका कोणे म्हजे पसून कोणे दुसऱ्यांनी मागजे म्हाका कोणे म्हण उकून व्हरीजे म्हाका कोणे म्हण इल्लें भीक दिजे देवान तुका पवित्र आत्मा दिला जागय देखून दावीद हर एक पडी म्हणटालो उठत म्या म्हज्या न्हिदेंतलो उठ सर्वेच पोराक वरसून उल्हासन एक पडी भोगलें ताका भारी बेजार जालें ताका 51:11 कीर्तन 51:11 भोगलें ताका कितें तुजे नदरे वयलो म्हाका पयस करिनाका तुजो पवित्रत्म म्हजे कडचो कित्या तुजो पवित्रत्म म्हजे कडचो काडी नाका कित्या कशें कित्याक म्हणटा तो ताका बगलें देवान म्हजो पवित्रत्म काडला म्हाका सोन गेला हांवें वापरूं ना हालेलुया 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 भावन आनी भयणीनो आय टेल यू वन थिंग आकाशांत मान्न पडतालें गी वय हां वय तें त्याच दीस वापरचें न्ही गी वय दुसरे दिसा दवरल्यार कितें जातलें पाड जातले मान्नांत कितें पडतलें किडे किडयो मान्न सर्गतान पडलें तातूंत कितें 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 पडतलें अरे सर्गतान पडल्या मान्नांत कशें किडी पडटात भावन आनी भयणीनो ताबेर्नाकलान दवरलें तें कुसोवना आर्क पेटेन दवरलें कुसोवना काल तुमगेर उजो केला की ना आज रन्नीन काल्या आसा कालच्या उज्यांत आज काल्या आसा क्रिजमान मेळ्ळो पवित्रत्म आज कालें जाला हा हा जागय सांग पावल म्हणटा सोरो पिवन बेबदे जावचें सोन सोडा ताच्या बदला कितें करा पवित्रत्म्यान तो कित्याक सांगता तशें सोरो पिवन बेबदे जावचें सोन सोडा ताच्या बदलाक पवित्रत्म्यान बरा कित्याक म्हणटा तो एकलो सोरो पिवलो म्हणटा म्हाका उडास आयले एकलो सोरो पिवन घरा येतलो सांजेच्या वेळा ओके लोकोन आयलो घराच्या मुखार दुकराचो गुड आलो दुकराच्या गुडांत पडलो पाप तो चिंता आपूण बेड्डार येतासा न्हिदला बरो म्हणून इंतान कोण आसा व्हडलो दुकर आसा व्हडलो 150 किलाचो कितें तो पटलून धरला तो चिंता घरा आपूण आपणाच्या मिस्साचा सांगात येता आसा म्हणून समप पियेलो सोरो पियेला न्ही कळना ताका पाप ताचें तोंड इशीन आसा दुकराची शिमटी आसले कडेन ताचें तोंड आसा दुकराचे तोंड आसले कडेन ताचे पाय आसात तुम्ही चिंता परिस्थिती कशी जाय ती इल्ल्या वेळान तो उलयता बरें करून उलयता दुकरा कडेन तो चिंता आपूण आपणाच्या मिस्ससा कडेन उलयता म्हणून
मिसेसचें नांव मेरी. एक गडी म्हणालो, मेरये सदांय तूं शेंडो बांदतलें न्ही, आज कितें पांती गेल्याय, हातांत कालें आसा दुकराचें. हा सांग पावल म्हणटा सोरो पिवन बेबदे जावचें सोन्न सोडा, ताच्या बदलाक आतां चिंता. आय टेल यू सिंपल एग्जाम्पल. तो कितें सांगता गोतागी, एकलो सोरो पियेल्लो, सोरो सोरोत तूं वास येता की ना. हे बा सायडीन बसल्याक आमकां फडे फडे म्हाका पयस प्रयाण करून वचूंक आसता. आमच्या सायडीन बसलो हांव एकत मागचें, देवा सोरो पियन म्हटल्यार येवन कोणी येवन तो गोरेन सो जाल्यार येवण्णा, सोरो पियोवचें धाड नाका. ओके. आनी एक उडा आसयलो म्हाका, एकलो पाप पळय तरणाटो बसलो सिटीर, ह्या सायडीन एकलो आप बसलो. ओके. ताका एक कोंकली खली कठीण कोंकली म्हणना आबाक. कोंकली काडटा कोंकली मध्यान 12 जाली 1 जाली, कोंकली ह्या तरणाट्याक न्हीद येना. कण्ण एक गुळी कांडिली आबाक. आबा दर ही गुळी कान घे. आबान कान गेली, गुळी कान गेले न्ही. इल्ल्या वेळान तरणाट्याक पुता कितली वर्सां 50 वर्सां म्हजी कोंकली वचोना, तुज्या एका गुळयेन म्हजी कोंकली गेली न्ही. ती खंयची गुळी दिली पुता सांग पुता. गुळी ना संक बसनी ना, तुजी कोंकली सुचना, बुत हांव कांडिलो म्हण. बुत हांव कांडिलो. हा एनिवे समटायम इन फेथ पळय बावडतान ते काम करता. ओके. आबाजी कोंकली रावली न्ही. सोरो पियेल्लो सोरो सोरोत वास येता. पवित्रत्म्यान भरलेलो मनीस तो लागीं येतना पवित्रत्म्याचे वास येता. हो मनीस पवित्रत्म्यान भरला ताचे कडेन बेश्टे कोणी कोंगी करून उलोवंक वचना ते. दे मेंटेन डिस्टन्स फ्रॉम हिम. सोरो पियेल्लो चलतना कळटा मालवण 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 चलता वय की न्ही. पवित्रत्म्यान भरलेलो मनीस तो चलतना कळटा. कळटा की ना. कळटा की ना. हो मनीस सादारण न्ही. हांव आलतारीर मात्र जोक करता, न्हय ते भायर सकल करिना. ते म्हजे कडेन जोक करूंक येना. ते पयस रावतात. तो रे तेरेसो म्हणटात वय गी. ओके. सोरो पियेल्लो उलयतना कशें कळटा की तुमकां. जीब पडता, ताची जीब पडता. पवित्रत्म्यान भरलेल्याची जीब पडता. तो उलयतना कळटा. तो दुसरें कांय उलयना. जो सर्गार आयला तो देवाचें उतरत उलयता. तो मोबायलार फोनार उलयता न्ही प्रेज द लॉर्ड म्हणटा. तुमकां हांसूंक येता हो ना. नो प्रॉब्लेम. आनीक सांगता. वो थंय बंद येला पळय, बंद येल थंय कोविड टायमार पूर बंद, फुल्ल बंद. ओके. एकलो थंय एकडे पडला. पूर येतात ताचे कडेन, कालिंग विसरतात आनी धांवतात. ताका उखलूंक येतात म्हण चिंतात सकट. ना उखलूंक वचनात ते. मागीर ताचेर विचारलें ते काले तुजे लागी येताले. आनी हांव इल्लें सोरो पिवन पडला न्ही. ते सकट येतात. निक ओल तिकंड निक ओल तिकंड ओलून. पिवड्यांक पिवंडेत इश्ट वय की न्ही. पिवड्यांक पिवंडेत इश्ट वय की न्ही. जो मनीस पवित्रत्म्यान भरता ताजी इश्ट खंयचे गोता की ताका संवसारी इश्ट कोणी आसनात. ताका पवित्रत्म्यान भरलेले मात्र इश्ट ताका लागीं येतात. हालेलुया हालेलुया हालेलुया. दॅट्स माय फ्रेंड्स. आज हांवें पवित्रत्म्या विशीं थोडे विशय सांगले. देखून जालीं वर्सां आमची. दुसरे पुरो पंगडाचे पवित्रत्म्या तांकां पेंटेकॉस्टल्स म्हणटात. पेंटेकॉस्टल म्हणजे वाट. डोंट थिंक बायबल एकच पडी पेंटेकॉस्ट न्ही. बायबलान देर आर 52 टायम्स पेंटेकॉस्ट. आमकां गोत्ता एकत. एक्ट्स ऑफ द अपोस्टल काडा chapter 2 verse 8.
chapter 2 verse 8. Okay. Chapter 2 verse 4. ते सोमेस्त पवित्र आत्म्यान भरले आणि त्या आत्म्यान तांकां दिल्ले वाचा शक्ती प्रमाणे परकी बसांनी आता 4:8 काढा. 4:8 काढा. तवळू पेद्रो पवित्र आत्म्यान भरोन परतून पवित्र आत्म्यान भरलो. एकच दीस नाही, परतून पेद्रो पवित्र आत्म्यान भरलो. ताका जाय आसलें तें. एक दीस भरल्यार पावना. क्रिसमस दीस म्हाका मेळ्ळा, यू आर सेटल्ड विथ दॅट. नो, नॉट इनफ. 4:31 हे परी ते मागणे करीत असताना ती जमा जाल्ली ती सुवात सगळी हल्ली ते सोमेस्त पवित्र आत्म्यान भरले आणि धैर्यान देवाचे उतर third time. In the Acts of the Apostles, in 4 chapters, the third time Pentecost. 755. पूण स्तेफन पवित्र आत्म्यान भरोन सर्गाक देश लावन रावलो. हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया. एक पुडी पुरो की पवित्र आत्म्यान भरचें. 10:44 अशें पेद्रो उलोवन आसतना ताचो संदेश आयकल्ल्या असल्या समेस्तांचेर पवित्र आत्मो isn't it Pentecost असले 56 दाखले आसात. Desire the fire. आफ्रिकन सगळे कॉन्टिनेंट रेन हार्ड बोंके म्हणजे एका इव्हँजलाइज केले. रेन हार्ड बोंके तुमची यूट्यूब पळयतात ना, रेन हार्ड बोंके REINBONKE रेन हार्ड बोंके. तो म्हणटा डिझायर द फायर and the flame will bear your name. Desire the fire. Every day morning desire the fire. हांव संवसारा उजवला हांव खायला तो आतांत म्हाका पेटलोलो जायजे आमकां पेटोवना आनीकी. and the flame will bear your name. आज ब्रदर प्रकाश म्हळ्यार सगळ्यांक नांव गोत्ता वय गी. हू गेव हिम अ नेम? कोणे दिलें ताका नांव? कोणे दिलें? होली स्पिरिट. The flame will bear your name. उज्यांच्यो जिबो खंय आयल्यो? मंड्यार आयल्यो? पेंतेकोस्त दिसा उज्यांच्यो जिबो खंय आयल्यो? मनशाचे जिबेर आयल्यो. The tongues of fire rested on the tongues of men, not anywhere. That's why desire the fire. Desire the flame in Jesus' name. Come on, tell with me. Desire the flame in Jesus' name. In Jesus' name. Desire the flame Desire the flame. in Jesus' name. In Jesus' And the name. flame will And the flame will bear your name. bear your name. And flame will And the flame will bear your name. bear your name. Hallelujah. 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 मुखेशनो सामसोन पवित्र पुस्तकांत बळवंत व्यक्ती वयगी. सामसोन पवित्र पुस्तकांत बळवंत व्यक्ती. तो तिमना म्हणच्या गांवाक येतालो. जजेस चॅप्टर 14, 15, 16 वेळ आसतना वाचा. नाव जस्ट यू रायट डावन. तिमना म्हणल्या घरांत ताच्या माय बाबा सांगत येतालो. मुखार एक शिव आयलें, व्हडलें शिव आयलें. अशें पळयता शिव ताच्या गोरज मारून मुखार आयलें. देवा लागीं मागलें, देवा गिव मी द होली स्पिरीट. सामसोनाचेर पवित्र आत्मो आयलो. ताणें शिवाक कशें धरलें म्हळ्यार कडकेन धरलें. अशें वयल्या कडकेर सकयल्या कडकेर वस्तूर पिंदले बरें पिंदून कान उडयलें. एक कुडको तिशेन एक कुडको इशेन. दॅट इज द पावर ऑफ द होली स्पिरीट. तसले पवित्र आत्मा आमी आशेया. जेन्ना आमी आशेता हें पवित्र पुस्तकाचें उतर तुमच्या तोंडान आमच्या तोंडांत येता. यू लव दीस बायबल. दीस वील बी अ सोड इन युअर हँड. हें तुमच्या हातांत तलवार जातली. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया. Hallelujah.